Honorable Speaker. दयानंद सोपटे. Speaker sir, I rise here to support the congratulatory motion moved by our honorable opposition leader. आज खरेच बरेचदा ज्या आदरणीय व्यक्तीन या सभागृहात कंटिन्यू 50 वर्षा या सभागृहाच्या माध्यमातून जनतेची जी सेवा केली, आपल्या मतदारसंघाचीच नाही तर संबंध गोयच्या जनतेची, आणि खरंच आमच्यासारख्या एक शिकण्यासारखी खूप गोष्टी त्यांच्या स्वभावान त्यांच्या कर्तृत्वान आम्ही प्रामुख्याने नाव तरी लागच्यान पहिले असा. पहिले म्हणजे ते मुख्यमंत्री असताना या सभागृहान सभापतीची भूमिका बजावत असताना, ओपोजिशन लीडर म्हणून काम करता असताना ज्या पद्धतीने ते काम करताले ते त्यांचं काम करताना एक स्वभाव शब्दाचेर वचप आणि त्याच बरोबर धाग म्हणतात पळय सभागृहान डिसिप्लीन मेंटेन करपाक सगळ्याक कंट्रोल कशें करप एक शिकण्यासारखे खूपच गुण त्यांच्यान आसात. ह्या गोयची जनता आणि ह्या गोयच्या खातीर ह्या गोयची जनतेक वेगवेगळ्या पद्धतीत न्याय दिवच्या खातीर तांच्यांनी आपल्या कारकिर्दीन वेगवेगळ्या माध्यमातून वेगवेगळी कॉर्पोरेशनां तांच्या कारकिर्दीन तांच्यांनी तयार केली. तातले त्यात कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन गोयच्या जनतेचे हित लक्षात धरून वाहतूक क्षेत्रांत बऱ्यापैकी सर्व्हिस ह्या गोयच्या जनतेक मेळची आणि त्याच बरोबर बेरोजगारी काही प्रमाणात पयस करच्या खातीर कदंबा ट्रान्सपोर्ट महामंडळाची तांच्यांनी स्थापना केली. ह्या गोयच्या शेतकरी भाव आहात ह्या तांकां खऱ्या अर्थान न्याय दिवच्या खातीर ह्या गोयचे भुमीन जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी शेत लावचे, प्रामुख्यान ऊस रोवचे, हाच्या खातीर संजीवनी साखर कारखानो होय तांच्यांनी ताची निर्मिती केली. तितल्यारच थारूंक ना, ह्या गोयची कला आनी संस्कृती टिकोवन धरच्या खातीर ह्या गोंयान वेगवेगळ्या क्षेत्रांत बरे कलाकार जे आसात, ह्या कलाकारांक त्या त्या कला क्षेत्रांत त्यांच्या आंगान आसले कलेक न्याय दिवच्या खातीर कला अकादमीची स्थापना केली. आज आमी पळयतात प्रामुख्यान आज ज्या कॉर्पोरेशनाचो हांव अध्यक्ष आसा, गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, आमकां सगळ्यांक खबर आहा गोंय एक टुरिस्टीक स्टेट आणि टुरिजम इंडस्ट्री वाडोवच्या खातीर गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनची त्यांच्यांनी स्थापना तेन्ना केली. आणि हे करता आसतना तांच्यांनी एक गोष्ट लक्षात दवरली की ह्या गोंय आणि गोंयकारां खातीर वेगवेगळ्या माध्यमातून गोंयाक फुडें व्हरच्या खातीर वेगवेगळे मोठे मोठे सरकाराचे प्रोजेक्ट घेवच्या खातीर जी जमीन जाय आसता आणि ही जमीन राखून दवरपाचें काम इन लॅक्स ऑफ स्क्वेअर मिटर लँड तांच्यांनी ह्या गोंयान ह्या गोंयच्या सरकारी वेगवेगळ्या सरकाराच्या माध्यमातून जे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येवपाक जाय हाच्या खातीर तेंची राखून दवरली. म्हणूनच आज ह्या गोंय राज्याचे म्हणजे राज्य चलयता आसतना आमचे खुबशे आदरणीय मुख्यमंत्री जावन गेले, तेंच्यांनी त्यांच्या राखून दवरल्या त्या जमनी खातीर वेगवेगळे मोठे मोठे प्रकल्प ह्या गोंयान हाडले. इतलेच न्हय तर बारीक सारीक ह्या गोंयान कलाकार आहात, आर्टिस्ट आहात, ह्या आर्टिस्टाक न्याय मेळच्या खातीर तेंचे खंय तरी जीवनमान वाडोवच्या खातीर गोवा हँडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशन हे तांच्यांनी स्थापन केले. म्हणजे वेगवेगळ्या कॉर्पोरेशनाची स्थापना करून त्या कॉर्पोरेशना माध्यमातून वेगवेगळ्या माध्यमातून ह्या गोंयची जनतेक आणि ह्या गोंयची जी मागीर ती शेतकरी असो, कलाकार असो, बारीक सारीक हँडीक्राफ्टच्या माध्यमातून व्यावसायिक असो, ते ल्हानशे कलाकार असो,
यांची सगळ्यांची बऱ्यापैकी सेवा करपाचें काम तेंच्यांनी आपल्या ह्या जिवनान केल्लें आहा. आमी ह्या सभागृहान खुबशे नवीन आसात. साहजीक आसा, पयली सुवातेर हांव 2007 ह्या सभागृहान जेन्ना हांव आमदार म्हणून आयलो तेन्ना पासून तांकां हांव पळयता, प्रत्यक्ष पळयता. पण तेच्या पयलीं तांकां खंय तरी पयसच्यान हांव पळयतालो, आयकतालो, वाचतालो. पण आज सुद्दां दयानंद सोपटे ह्या सभागृहान कांयशे गूण तांच्यांतले घेवपाचो प्रयत्न केलो. तांचे वागणें, तांचे इतराशी बोलणें म्हणजे उलोवप आनी हे सगळे मेंटेन करता आसतना धाक म्हणजे भंय कसो आसचो, डिसिप्लीन कशी मेंटेन करची, हे सुद्दां तेंचे एक शिकण्यासारखे बरे गूण आमी शिकून घेतले. म्हाज्या सारकेल्या एक ह्या सभागृहाच्या मेंबरान शिकून घेतल्यात. खरेंच आज अभिमानान सांगचें दिसता, एक इलेक्शन निवडून येवप हे कितलें कठीण आसता आनी कंटिन्यू गेली 50 वर्सां म्हणजे 10 टर्म निवडून येवप, हेचे वरसून आमच्या सारकेल्यांनी जाणून घेवपाक जाय. जनतेची सेवा करता आसतना ह्या राजकारणाच्या माध्यमातून संयम कितको बाळगचो पडटा, लोकांक कशें सांबाळचें पडटात, रिस्पेक्ट कितलो दिवचो पडटा आनी हे सगळे करता करता लोकांची मनां कशी जिखची पडटात आनी परत परत तेंची मतां घेवन निवडून येवं शकतात. अशें ज्वलंत उदाहरण अशें आदरणीय आमचे बाबा म्हणजे नांवय घेवपाक आमकां म्हाज्या सारकेल्याक सोबना अशें एक ज्वलंत उदाहरण आहा. तांचे सहकार्य, तांचे अशेच पद्दतीचें आमच्या सारकेल्याक शिक्षण हेचे फुडें मेळचें हेच्या खातीर हांव देवा कडेन मागतां की देवान तांकां हाचे फुडें बऱ्यापैकी आरोग्य दिवचें, खूब आयुश्य दिवचें आनी आरोग्य आनी आयुश्य दिता आसतना आनंदात तांकां ठेवचें. आनी हे करता करता ज्या पद्दतीन ह्या सभागृहाच्या माध्यमातून ह्या गोंयच्या जनतेक जे फुडें हाडले आनीकय फुडें हाडपाक जनतेक आनी त्याच बरोबर ह्या गोंयांक फुडें व्हरपाक देवान बऱ्यापैकी तांकां आशिर्वाद दिवचो आनी तेंच्या सारकेचो आशिर्वाद, तेंचो आशिर्वाद आमच्या सारकेच्या सदैव मेळचो अशीच देवा कडेन मागणी करता आनी म्हाजें एक ह्या कॉंग्रेच्युलेटरी मोशनाचें भाशण सोंपयता. देव बरें करूं. विनोद पालेकर. सभापती महाशय, या राज्याच्या सर्वोच्च अशा सभागृहामध्ये गौरवपर प्रस्तावावर बोलण्यासाठी मी आज उभा आहे. हा प्रस्ताव माननीय विरोधी पक्षनेते श्री दिगंबरजी कामत यांनी ज्यांच्या राजकीय जीवनाच्या आयुष्यावर, राजकीय जीवनामध्ये त्यांनी जे जे कार्य केलेलं आहे त्याच्याबद्दल त्यांचा उल्लेख करण्यासाठी एक या सर्वोच्च अशा सभागृहामध्ये ही एक चर्चेच्या स्वरूपात हा त्यांचा इथे उल्लेख करण्यात आलेला आहे आणि तो इथे मांडत असताना मी स्वतःला भाग्यवान समजतो. भावना व्यक्त करायला शब्दांचीच गरज लागते आणि ती व्यक्त करीत असताना एक प्रामाणिक उद्देश, एक प्रामाणिक हेतू समोर ठेवून हा एक अवलिया राजकारणी माननीय श्री प्रतापसिंगजी रावजी राणे, हे नाव एवढं मोठं आहे, हिमालयाची उंची लाभलेला, राजकीय जीवनामध्ये बहुधा केवळ या राज्यातीलच नव्हे तर या देशाच्या राजकारणामध्ये सर्वात बुजुर्ग असं व्यक्तिमत्व, ज्यानं एक आदर्श घालून दिलेला, मला कळू लागल्यापासून ज्यांचं नाव मी नेहमी अग्रक्रमाने घेतो राजकीय जीवनामध्ये, ते माननीय श्री प्रतापसिंगजी रावजी राणे हे नाव उच्चारताना एक अतीव आदर मनामध्ये उत्पन्न होतो. या माणसाने केवळ राजकीय जीवनच नाही तर हा
उत्तम असा शेतकरी आहे. गुराढोरांबद्दल आत्मीयता असलेला असा हा अवलिया माणूस, यानं गायी आपल्या गोठ्यात कशा ठेवाव्यात हे एक आदर्श उदाहरण या गोमंतकामध्ये घालून दिलेलं आहे. ज्यांना जनावरांबद्दल अति प्रेम आहे, अशा तऱ्हेचा हा माणूस, याच्याबद्दल किती बोलावं. मी संगीताचा व्यासंगी असल्यामुळे त्यांची संगीताबद्दलची एक श्रद्धा आहे ते मला माहीत आहे. माझे गुरु पंडित जितेंद्र अभिषेकी यांना नेहमी त्यांच्या व्यक्तिमत्वाबद्दल नेहमी आदर असायचा आणि अशा बहुरंगी बहुढंगी व्यक्तिमत्वाबद्दल बोलत असताना जी भावना माझ्या मनामध्ये आज येत आहे, या माणसाने या गोमंतकाच्या बाबतीत जे जे कार्य केलेलं आहे ते खरोखरच उल्लेखनीय आहे. गेली 49 वर्षे ज्याने अव्याहतपणे राजकारणामध्ये एक कसा परिपाठ घालून दिलेला आहे, कसं जीवन असावं राजकारणामध्ये, आम्ही त्यांना आमचा आदर्श मानतो. मी तर माझ्या जीवनामध्ये त्यांना अग्रक्रम देतो, कारण या माणसाने माझ्या जीवनावर एक स्पर्श केलेला आहे. आणि अशा तऱ्हेचा हा अवलिया माणूस, अवलिया राजकारणी खूप असतात, पण या माणसाने राजकारणामध्ये जे कार्य केलेलं आहे, या गोमंतकाबद्दल जी सेवा त्यांनी बजावलेली आहे, त्या सेवेची खरं म्हणजे कदर व्हावी तशी झाली नाही असं मला वाटतं. पण गोमंतकीयांच्या मनाबद्दल ज्या भावना आहेत, त्या भावना शेवटपर्यंत त्यांच्याबद्दलच्या तशाच राहतील. बोलण्याबद्दल खूप आहे, कारण त्यांच्या व्यक्तिमत्वाबद्दल बोलणं म्हणजे एक अध्याय होऊ शकतो. आणि याच्या पुढे सभागृहामध्ये बजेट वगैरे या गोष्टी येणार आहेत. त्यामुळे शेवटी एकच सांगू इच्छितो की ज्या माणसाने या गोमंतकाची इतकी वर्षे सातत्याने, आज 50वं वर्ष आहे आणि 50व्या वर्षात पाऊल ठेवलेलं आहे, त्यांच्या उर्वरित आयुष्यामध्ये मी परमेश्वराकडे जीवेत शरदः शतम, केवळ शतमच नाही तर त्यांच्या पुढेही जाऊन त्यांना परमेश्वराने उर्वरित आयुष्य सुखाचं समाधानाचं देवो, एवढं सांगून माझे 2 शब्द मी तो. धन्यवाद. Nilesh Kabral. Sir, I rise to support the constitutional motion moved by the leader of opposition, Sri Digambar Kamal. 50 years completing as a legislature is an achievement, and that also continuously is another achievement. I think there will be very few legislatures in the country who have achieved this feat. I was not even born when Honorable Pratap Singh Raniji became an MLA. But in whatever span of my political life I have seen, there are a lot of things which each one has contributed, but I think as a person, he has foreseen what was the best for Goa. Everyone has spoken on what he has done, what he has achieved, and what was his foresight for the state of Goa. I think tourism, which has progressed so much, is because of his foresight, which he had seen then and made the developments, and that is why the land today in Goa is almost more than the price of gold in every part of Goa, is only because of the way tourism progressed under his leadership. Today, we see a lot of things, what he had established then, with the foresight vision of giving the best to the people of Goa. We all feel that we are in the political class, but in my political career of so many years, I have seen that Mr. Rane ji has always spoken to the point,
spoken when required, and spoken what is the best for the state of Goa. I've seen other colleagues of his who speak only for the sake of speaking, to bring highlighted in the next day in the newspaper or to be highlighted in the social groups. But I think Honorable Pratap Singh Rane ji has always spoken his heart out for the betterment of Goa and Goans. With these few words, because there are a lot of things to speak, but he has requested everybody not to speak much. But I want to be part of his 50 years, which he has comments from yesterday actually. And I was speaking to my colleague, Shri Vishwajit Rane, who said that the day where he celebrated his first birthday, Honorable Legislator Shri Rane ji was inducted as a minister that day. So I think it's an achievement on all sides. I wish him all the best. May he continue guiding all of us in the right spirit of democracy and in the spirit of taking Goa to a direction which he always wanted to take it to greater heights. Thank you, Speaker, sir. Govind Gowde. चे समर्थन करपा खातीर हांव उबो आसा 50 वर्सांच्या कारकिर्दीन आज ज्या तरेन सबंद गोंयकारां खातीर एक अभिमानाची गोष्ट आसा की एक विधायक ह्या विधानसभेच्या पटलाचेर गेली 50 वर्सां सातत्यान अहोरात्र लोकां खातीर काम करता आनी कला अकादमीचो चेअरमन ह्या नात्यान आनी कला अकादमीचें चेअरमन पद ताणीन भुशयलेलें आशिल्लें एक ल्हानशी गोष्ट म्हणजे प्रशासन आणि नियोजना भितर आपले सगळे सोयरे किंवा आपले कार्यकर्ते केन्नाच तातूंत भितर आडमेळी येना अशें एक ज्वलंत उदाहरण आमच्या आदरणीय प्रताप सिंग रावळजी राणे हाणेन घालून दिल्लें आसा कारण असो तरेचो कला अकादमीच्यो फायली हाताळता आसता अशें सुद्दां जाल्लें आसात की जो मनीस काम करना प्रशासकीय कामान भितर तांकां ज्या पदा खातीर घेतिल्ले आसा तांकां डिमोशनाचेर सुद्दां करून तांकां सकयल्या पदाचेर दवरपाची मोख आनी देख आज कला अकादमीन आमच्या आदरणीय प्रताप सिंग रावजी राणेन घालून दिल्ले आसात हेजोच आज खुबसो आमकां आधार घेवन प्रशासना भितर कशी तरेची शिस्त येवपाक जाय डिसिप्लीन कशी आसपाक जाय ताणीन आज घालून दिल्ले आसात आमी खूब भाग्यवान आसात की अशा तरेच्या मनीस जेन्ना विधानसभेन आसात त्या विधानसभेच्या मनशाच्या भितर आमी तांकां पळोवन खुबशे कामकाज आमी शिकपाक शकतात आनी शिकिल्ले आसात चड कांय न उलयता हांव आदरणीय प्रताप सिंग रावजी राणे हांकां मुखार बरे तरेचें आयुश्य निरोगी आयुश्य आनी आरोग्य प्राप्त करून दिवचें अशें ईश्वर चरणी प्रार्थना करता आनी जितली वर्सां ताजी ह्या जिवनांत आसा तितले ताका ह्या गोंयच्या लोकांची सेवा करपा खातीर उदंड आयुश्य लाभचें अशें परत एकदां हांव श्री चरणी प्रार्थना करतां आनी म्हजे अभिनंदनाचे 2 शब्द पुरो करतां. बाबूज मजरत. Speaker sir, today I stand here to congratulate the senior most politicians of the state who demands respect not because of his fame or wealth but because he is known as a gentleman of Goan politics. He tackled everyone and everything with a calm mind, always placing ethics and friendship, loyalty and commitment above his vision and caliber. He is known for his passion for animal rearing and agriculture. He keeps himself fit as he walks through the plantation and gets his harmony with nature. This is the secret of longevity. He could even come out of COVID-19 due to his good deeds and blessings that every Goan has for him. Today, the Goa University stands tall. The Goa Medical College, the Institute of Technology, the many schools, colleges, industrial estates, and irrigation projects are his mighty contribution towards the state which no one can deny. He is also a founder of many and member of International Center of Goa and founder member of Goa Institute of Management,
a premier management institute in India. He commands high respect among national leaders across party lines. Today, every village salutes him for the road and electricity connectivity. Mr. Pratap Singh Rane will be remembered by Goa and Goans as it is befitting, and my ardent appeal that his name should go into the book of Goan history. I, on behalf of my family, wish him long life, best of peace and health, happiness and joy. Tony Fernandez. Speaker, sir, it's with great pride on this momentous occasion of 50 years as member of Legislative Assembly of our beloved Sri Pratap Singh Rane. I recall the seminal contribution made by him for the development of our Bangarache Goy. Sri Pratap Singh Raoji Rane has been loved by one and all, and every time he expressed his desire to quit politics, the people of Poriang got him elected in 2017 because they wanted to complete 50 years as an elected member of the Goa Assembly. Sir, I congratulate you for the long journey of completing 50 years as an able representative of the people and pray for you and for your good health. I am sure you will continue to guide us. येता आनी उगडास करपाक दिसता इन आमी 84-85 राणे साहेबाक आमी कांय अडकोन आसले तेन्ना फुटबॉल मॅच चलताली जंय एक फायनल कशी आसली इन बांदोडकार कंपनी स्टेडियमाचेर आनी तेन्ना इन 84-85 आमी भुरगे आसतना आमी फुटबॉलान सगळे उमेदीन सगळे गेमीक वयताले आनी तेन्ना तिकेटी काडून वयताले तिकेटी काडून आमी वयर स्टेप्सांचेर बसताले सारके वयर आनी तेन्ना आमी ताका फर्स्ट टायम पळयलो इट्स अ वेरी डायनॅमीक आनी स्ट्रॉंग लिडर हो चीफ मिनिस्टर एक चीफ मिनिस्टर ऑफ फायनलीक येयला मे बी डेम्पो स्पोर्ट्स क्लब और खंयची एक तरी फुटबॉल टोर्नामेंट जाताली इंटरनॅशनल मे बी सा पावलो एक गेमे येयल्ली गोंयान तेन्ना म्हाका उगडास येता चीफ मिनिस्टराचो आनी तेन्नासान आमी वळखताले चीफ मिनिस्टर हें आमच्या गोंयांत बरें काम करता म्हूण सेकंड टायम जेन्ना हांव इलेक्शनाक उबो रावपाक सुरवात आसली म्हाजी 1999 आनी हांव एक सरपंच आसलो तेन्ना म्हाका व्हडलेशे कोण वळखोन आसले आमचे मोविन साहेबान म्हाका हेल्प करून म्हाजे काँग्रेस तिकेट मेवली तेन्ना चेचिलानूय हेल्प केल्लो पूण जेन्ना चीफ मिनिस्टर आसलो तेन्ना म्हाका एक पुलीस ऑफिसरान देव बांडोलकर आनी कोण ऑफिसर आहले तेन्ना जेन्ना तो CM आसलो तेन्ना ताका म्हाका एक सपोर्ट कसो म्हाका एक तेणें आपणे एक काँग्रेस तिकेटीक येयला म्हूण तेणें आपण्याचो सपोर्ट असो दिवचो म्हूण तेणें म्हाका सांगलें आनी तेणें म्हाकाय हेल्प केलो इन सेंट्रल इन दिल्ली तेजोय म्हाका सपोर्ट मेवलो आनी तेन्नासान हांव काँग्रेस तिकेटीचेर इलेक्शनाक उबो रावन हांव येयलो स्पीकर सर म्हाका सांगपाक दिसता जेन्ना आमच्या सांतांद्रे मतदारसंघांत ही हिस्ट्री सारकी सांतांद्रे मतदारसंघांत कुर्का गार्बेज सायट आसली जी CCPची गार्बेज सायट आनी सगळी गार्बेज हाडून हे कुर्का विलेजीन हाडटाले आनी उडयताले तेन्ना ही गार्बेज सगळी पावसान सारकी घरांनी कुर्का विलेजीन आख्खे विलेजीन येवन ती आख्खी घाण जाल्ली तेन्ना जे CCPचे हे आमचे CCPचे मेयर आसले जावं ऑफिसर आसले तेन्ना ते परत गार्बेज हाडपाक लागले आनी सगळो इश्यू व्हडलो इश्यू जाल्लो आसलो आनी तेन्ना बंद करपाची आसली खंयचेच ऑफिसर आयकोन आसले जेन्ना आमी सगळ्यांनी चीफ मिनिस्टरा फुडें गेले राणे साहेब चीफ मिनिस्टर आसलो हांवूय आमी आमदार आसलो तेन्ना चीफ मिनिस्टरान राणेन सांगलें पूण आपूण स्पेशली सायटीर येयलो म्हाका दिसना चीफ मिनिस्टर असो केन्नाच खंयचो चीफ मिनिस्टर सायटीर असो येवन असलें आपलें डिसिजन घेतलें तो चीफ मिनिस्टर सायटीर येयलो पावसान आनी इतल्या उदकान सारकें दिमीभर उदकान तो आमचे बरोबर भोंवलो आनी तेणें खरेंच चोयली पळयलें तेणें कितें प्रॉब्लेम आसा आनी तेन्नासान ही गार्बेज सायट कुर्का हे विलेजीन ही बंद ताणी केल्ली आसा आनी तेका लागून आमचो सगळो सांतांद्रे मतदारसंघांतलो सगळे लोक जावं कुर्का
चे गांवचे लोक अजून पासून मानतात कित्याक हो चीफ मिनिस्टर आसलो म्हूण हें आमचें काम गार्बेज सायड बंद जाली म्हूण हांव ताका थँक्यू म्हणटा सगळ्याच्या नांवान सांतांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीच्या नांवान आमचे फॅमिलीच्या नांवान आनी मागता देवाचो आशिर्वाद तेजेर पडचो आनी देवान ताका आनिकूय वर्सां जशे आमचे मेंबर सगळे म्हणटाले फुडें ताका आमचे हे गोंयांत ताका आनिकूय परत रावपाक यश मेळचें आनी आमकां सगल्यांक गोंयकारांक जावं आमकां सगल्यांक मेंबरांक ताणें सदांच गायडन्स आमकां दिवचें म्हूण मागता आनी आनीक फावट दयाचो आशिर्वाद मागता आनी देवान ताका बरें यश दिवचें म्हूण मागता थँक्यू Dignary. स्पीकर सर आयज जो तराव मांडला कॉंग्रेच्युलेट करपाक एक सिनियर मोस्ट मेंबर ऑफ दीस हावस म्हाका खूश आनी आनंद जाता कित्याक आयज सगळ्यांनी आपले विचार हे इतले लॉंग जर्नी करपी पॉलिटिशियनांचेर आनी तेजी हायलायट्स केले तेंचे कॉन्टेक्स्ट तेंचे एसोसिएशन आनी तेजे क्वॉलिटीज आनी तेजे द वे ऑफ हीज पॉलिटिकल लायफ तेन्ना हांवूय विचार करतालो आज आमी कॉंग्रेच्युलेट करतले राणे साहेबाक पूण म्हाका दिसता राणे साहेबाक कॉंग्रेच्युलेट करता आसतना ते लोक कोण ताका निवडून दिवपी ते लोक तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक इतले वर्सां कित्याक ताका निवडून दिलो हो सिक्रेट म्हाका दिसता बाब राणे कडेन आसतलो कित्याक आयज आमी कोणाक भिता आमी इलेक्टोरेटांक भिता वी गेट दॅट फियर वेदर आय वील गेट रिइलेक्टेड or whether I will be successful in electoral politics. So शाबासकी तुका इलेक्शन करून दिवपी लोकांक आज आमी अभिनंदन करता तुजें तेज भाशेन हांव लोकांकूय शाबासकी करता कित्याक इट्स नॉट अ इजी जॉब टू इलेक्ट अ पर्सन इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन आनी त्या पासत एक क्वेश्चन येता म्हाका की तूं एक आमकां एक फादर फेस कसो आशिल्लो जेन्ना हांव MLA जालो 99 तेन्ना आमकां दिसलें सिनियर मोस्ट मिस्टर राणे आसा तेन्ना तूं एक इज अ पॉलिटिकल फादर फेस फॉर मी आनी तेन्ना आमी इंटरेक्शन करताले आनी तुजे कडेन जायत म्हायती घेताले पूण तुजो सिक्रेट कितें तो हांव केन्ना विचारपाक शकलो ना सो एक टायम येतलो म्हाका दिसता जे कोणूय पॉलिटिकल एम्बिशियस जे लोक आसा ते तुजे कडेन चयतले आनी तुजे कडेन विचारतले वॉट इज अ सिक्रेट ऑफ गेटींग यू इलेक्टेड आफ्टर इलेक्शन्स सो सिक्रेट तरी तुका सांगूंक जाता जाल्यार नव्या जनतेक न्यू पॉलिटिकल जी ब्रीड येतली तांकां तुज्यान दिवपाक जाता म्हणून म्हाका दिसता आयज तुजें अपरायटनस यो अपरायटनस इन पॉलिटिकल डिसिजन केन्ना तूं डिसिजनूच घेयनासलो तेन्ना आमी चिंत्ताले वाय मिस्टर राणे इज नॉट टेकिंग डिसिजन्स एज अ चीफ मिनिस्टर पूण आमचे भितर हांव चिंत्तालो की टेकिंग नो डिसिजन्स आर ऑल्सो अ डिसिजन अशे तरेन तूं कित्याक थोडे इश्यू बाय इट सेल्फ सेटल जाताले सो हांवूय हे सगळ्या मेंबरांक वांगडाक जॉयन जाता आनी तुका बरो यश हांव दिता हे फुडाराक बरी भलायकी हांव दिता आनी तुजें जें कितें रिसोर्स जे पॉलिटिकल रिसोर्सीस तुजे कडेन आसा ते फुडले जनते कडेन फुडले पॉलिटिकल ब्रिडा कडेन शेअर करतली ह्या अपेक्षा धरून हांव म्हजी उतरां सोंपयतां बाबू कवळेकर. स्पीकर सर अभिनंदन ठराव जे राणे सरा बद्दल आसा तांकां अनुमोदन दिवपाक हांव उबो आसा खऱ्या अर्थांनी गेले दोन तीन वरां आमी आयकतात लगभग सगळ्यांनीच आपले मनोगत आपले व्यक्त केल्ले आसा आनी प्रत्येकानी आपले अनुभव सांगता आसतना राणे साहेबा बद्दल तेमी केल्लें कार्य जे सुरवाती पासून आतां 50 वर्सां चालू जाता त्या कार्याचें वर्णन केल्लें आसा आनी प्रत्येकानी सगळ्यांनीच म्हणटा अशें म्हणजे खंय हांगा उलयता आसतना एक पयल्याच फावटी अशें सगळे जाण उलयतात की खंयच जावं तो विरोधी पक्षांतले आमदार जावं सत्ताधारी पक्षांतले आमदार जावं सगळ्यांचीच एक मतान म्हणटा अशें राणे सरा बद्दल जे आदर आनी तेमी केल्ले कौशल्य आनी कार्य तें तेंचें वर्णन जायत आसा म्हाका गेली 19-20 वर्सां लागीं सावन तांकां हांव पळयता सुरवातेच्या काळा पासून आतां पर्यंत तांकां हांवें लागीं सावन पळयल्लें आसा म्हणजे आनी टायम टू टायम तेंचे कडच्यान हांवें खुबशे एडवायस घेतले आसा खुबशे शिकून घेतले आसा आयज सगळ्यांनी वर्णन केलें की फॉरेस्टा बद्दल सुद्दां सगळ्यांनी उरलें की फॉरेस्ट जे आयज गोंयभर आसा
आनी जे सुरक्षीत आसात तातूंत भितर खरेंच सिंहाचो वांटो जो आसा ते आमचे राणे साहेबाचो आसा कित्याक तेमी पयलीं पासून फॉरेस्ट टिकोवन दवरपाचें काम केल्लें आसा. ताजे भायर एग्रीकल्चर क्षेत्रा भितर सुद्दां तेंची कामगिरी कोणूच विसरपाक शकना. आयज सुद्दां ते स्वता आपूण शेतकरी म्हणपाक तांकां आवडटा. आनीक फावटी ते उलयता आसतना आमी पळयलां की आपूण शेतकरी, आपल्या भागांनी आपूण शेत करता, आपूण आजून दूद वेवसाय करता किंवा सगळे गायी म्हशी पाळटा. म्हणजे अशे पद्दतीन इतल्या उच्च पदाचेर सगळीं पदां भोगून तेमी भोगिल्ले आसात आनी तरी देखून आपल्याक खूद आपूण एक शेतकरी म्हणपाक तांकां आवडटा. आनी शेतकऱ्यांक सुद्दां प्रोत्साहन दिवपा खातीर तेमी अनेक कामां केल्ली आसात. आयज जेन्ना शेतकी मंत्री आतां काम करता आसतना तेमी केल्ले तांचे टायमाचे कार्य आमकां टायम टू टायम तेंका दिश्टी पडटा. शेतकरी जे आसात ते आमचे ग्रामीण भागाचे शेतकरी सुद्दां जे आज जाणटे लोक आसात ते सुद्दां म्हणटात की तेंचे सहकार्यान आज फॉरेस्टाक आमकां सपोर्ट कसो मेळ्ळो. ताचे नंतर जे पयलींचे मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकराचे नंतर कुमेरी सांबाळपा खातीर फॉरेस्ट कुमेरी बाकी सगळी गजाली कडेन कशे पद्दतीन राणे साहेबांनी काम केल्लें आसा हे आमचे गांवचे लोक सांगतात. जे आमचे अनुसूचित जमातचे लोक आसता वेळी भाव आसा ते सांगतात. तांकां अनेक लोक तेंचे सामके लागींचे फ्रेंड. आयज म्हाका उल्लेख करीत आसता आमचो सोनबाब म्हणून आसा एक मोरपिल्लाचो, ते सुद्दां अजून म्हणटात ते की तेन्ना कसले म्हणजे तांचो पयलींचो म्हणजे अजूनय जे आमच्या गांवांनी वेवसाय वेशभुशा आसा वेश की पयलीं भाशेन पारंपारीक तरी देखून ते तांचे घरा कडेन सामके बिंदास तेंच्या घरा कडेन वचप आनी ते आदर भावान तांकां लागीं घेवप. म्हणजे अशें ग्रामीण भागा भितर सुद्दां सगळे लोकां कडेन पकड आसले, सगळे लोकां कडेन आपलेशे दिसणारे अशे पद्दतीन तेमी आपल्या कारकिर्दी भितर काम केल्लें आसा. गांवांनी आयज अनेक आदळटा तेमी त्या टायमाक बांदल्यो ल्हान ल्हान फूट ब्रिजी, ल्हान ल्हान शेतकऱ्यां खातीर उदक आडोवपा खातीर बंदारास अशें अनेक गांवांनी केल्ले आसा जेणे करून शेतकऱ्यांक प्रोत्साहन दिवपाक, शेतकऱ्यांक तांचे हातूंत भितर वाड करपाचें अशें काम तेमी केल्लें आसा. अशें अनमोल अशें तेमी तेंचें कंट्रिब्युशन आसा जें गोंय राज्याक ते गोंय राज्याचे जनतेक जें आसा तें तेमी दिल्लें आसा. म्हाका स्वता जे हांव पयलींच आमदार जालो, आमी विरोधी पक्षाक आमदार, तेजे नंतर आमी जेन्ना 2005 जेन्ना आमी रुलींग पक्षाक जेन्ना हें जालें त्या टायमाक सुद्दां म्हाका तांकां एक मुद्दो म्हाका सांगन दिसता की तेंचो त्या टायमाचो जेन्ना मंत्रीपद बाकी सगळ्यांक दिवून जाली म्हजो एक अनुभव तुमकां सांगता. आनी तेन्ना चॅरमॅनशीप दिवपाचें पळय येयली. चॅरमॅनशिपा खातीर अनेक लोकांनी सामकी हें म्हणटा अशें म्हाका ही जायी म्हाका ती जायी. जेन्ना आमचे म्हाका हांगा सिल्वेर आसात, तो आलेख शिखर आमचो आसलो, काल वाज आशिल्ले, सगळ्यांक सामकी आयडीसी चॅरमॅनशीप जाय म्हणून सामको लोकांनी हाडून घेराव घातलो सिल्वेरान सुद्दां. आनी हांव थंड कांय न्ही, आमचे स्वभाव तसो थंड कांयच रावप आनी कितें जें दिता तें वाट्याक कितें येता तें हेणी घेवप अशे पद्दतीन. म्हाका सरान एकच आपोवन घेतलो, बाबू तूं कांयच सांगना, बाकी सगळे जाण डिमांड करीत आसात हें दी तें दी तें दी आनी तूं तर कांयच सांगना, तूं उगी आसा. हांवें म्हळें म्हाका तशें कांय ना, तुमी जें कितें दिता तें म्हळ्यार म्हाका हांव तेंच घेतलो. म्हाका म्हळ्यार अमकेंच जाय तशें न्ही. तूं कसलें हें जाता, तुका खंयच्या फिल्डांतलें हें. हांवें म्हळें म्हजी एक ल्हानशी इंडस्ट्री स्वता युनीट म्हळ्यार आसा वेर्ना आनी त्या भागात त्या फिल्डाक म्हाका म्हळ्यार नॉलेज खूब आसा. मागीर तुका आयडीसी जाय तर हांवें आयडीसी खूब जाण मागतात न्ही म्हणल्यार ना तरी कांय ना, तूं वचून पर आयडीसी ऑफिसा वचून डायरेक्ट बस ऑर्डर फाल्यां धाडटा. पण अशे पद्दतीचे मागनासतना म्हणटा अशें की जे हें जाणून घेवन हें करप अशे पद्दतीन तें काम पळयल्लें आसा. दुसरो म्हाका तांचो अनुभव मागीर एक येयलो 2012 ते 2017 ते विरोधी पक्ष नेते आसले आनी 2017 जेन्ना इलेक्शनाक सडनली हांव जेन्ना लिडर ऑपोजिशन जालो तेन्ना आनी कोण तर आनी कोणाक दिसपाचें की अरे आपूण इतलो सिनियर आसा, गेली 5 वर्सां आपूण विरोधी पक्ष म्हणून काम केल्लें आसा आनी आतां ह्या फावटी पक्षांनी काडलेलो आसा ती आपल्याक कितले पटीन तरी जुनियर आमदार जो आसा ताका विरोधी लिडर ऑपोजिशन केल्लो आसा, हेका आपूण कॉपरेट कसो करतलो अशें कोण तरी म्हणटा आसलो. पूण तेमी तेन्ना तेमी बिंदा डायरेक्ट तेमी हें म्हणलें की ना, आपले सहकार तुका सदी आसतले. आनी मागीर 2017 ते 19 पर्यंत 2-2.5 वर्सां तेमी अशे पद्दतीन सहकार्य केलें. मातशें सुद्दां हें दिसलें ना की आपूण लिडर ऑपोजिशन आसलो 5 वर्सां, आतां आपूण ना, आतां बाबू कवळेकर आसा. पूण तरी देखून तेमी टायम टू टायम म्हाका सपोर्ट केलो की कितेंय एक टायमार म्हाका सुद्दां विसर पडप मिटींग घेतली घेवपाक की आनी कितें जर फाटीं फुडें उरलो जाल्यार ते मुद्दम म्हाका फोन करून सांगप की मिटींग घेवपाक जाय अशें तशें. म्हळ्यार अशी एक व्यक्ती जांकां केन्नाच पदाची लोभ नाशिल्लो, तेंचें कार्य आमी पळयतना पळयलां. मुख्यमंत्री आसतना किंवा मुख्यमंत्री ना जाल्यार सुद्दां पावराक आसूं किंवा पावरान नासूं जे केन्नाच तांकां तेंच्या मेंद्याक पावर मारून तेमी घेतलो ना. म्हळ्यार अर्दी खूब आमी लोक पळयतात जेन्ना पावर आसतना वेगळो रुबाब आसता आनी पावराक नसना जाल्यार ते मनीस खंयच्या कडेन आसनात. पूण तेंचे हांवें पळयल्ले आसात की तेंचे पावरा आसूं अथवा पावरान नसो पूण तेच रुबाबान, त्याच प्रिंसिपलान, तेच शिस्तबद्ध अशे पद्दतीन तेमी आयज पर्यंत काम केल्लें आसा.
हांव सदांच पळयता तेंचे कडच्यान खुबश्यो शिकपाच्यो गजाली जो कार्यक्रम जो जो डेलीचो रुटीन प्रोग्राम जो आसता तो पयलींच प्लॅन केल्लो आसता तातूंत भितर ते केन्नाच सकल वयर करनात आपूण सकाळचें आमचें करतलो मागीर ते फंक्शनां आपूण आमचीं एटेंड करप आनी कितें करप म्हणजे एक शिस्तबद्द अशी हें म्हणजे बरे प्रशासक म्हणून सगळ्यांक सांगिल्ले आसात बरे एडमिनिस्ट्रेटर म्हणून सगळ्यांक सांगिल्ले आसात पूण खऱ्या अर्थांनी आयज तेमी त्यांच्या ह्या 50 वर्सांची कारकिर्दी भितर सुरवात जातात आमकां वयाची 50 वर्सां अजून जालें नात पूण तांकां म्हाकाय जालें ना सेमाकय जालें ना पूण तांकां राजकीय कारकिर्दी भितर तेंची 50 वर्सां सुरवात जातात हांव तेंचें जें कार्य आसा गोंय राज्या पुरती मर्यादीत ना तर गोंय राज्या बरोबर आख्ख्या भारतभर तेंचें हें आसा की अवघी कांय लोकां भितर ते आसतले जी 50 वर्सां किंवा अशी लिडर जे स्टेटी पुरती मर्यादीत ना तर ते आख्ख्या देशा कडेन तेंचो एक नांव आसा जशें आमचे स्वर्गीय मनोहरभाई पर्रीकर डिफेन्स मिनिस्टर जाले उपरांत सुद्दां त्या पद्दतीन तेमी आख्ख्या गोंया बरोबर आख्ख्या भारता भितर तें नांव जालें जगाक नांव जालें त्याच पद्दतीन आयज आमकां राणे साहेबांनी नांव आपलें कमयल्लें आसा हे असल्या थोर मनशाक आयच्या तेंचो 50 वर्सांच्या कारकिर्दीची सुरवात जाता तांकां हें वर्स बरें वयता आसतना फुडलें आयुश्य जें आसा तें बरें वयचें अशें देवा कडेन मागता अशेंच तेंचें सहकार्य आनी अशेंच तेंचो एडवायस घेवपाक आमकां सदोदीस आमकां हो संदी मेळची आनी ते अशेंच बऱ्यापैकी तांकां देवान साथ दिवची आरोग्याक साथ दिवची तेंच्या फॅमिलीक साथ दिवची इतलें सांगून तांकां हांव शुभेच्छा दिता आनी म्हजे 2 शब्द सोंपयता. डेप्युटी स्पीकर. Speaker, sir, I rise to support a congratulation motion brought in by opposition leader Babdev Kamath. Speaker, sir, राणाचेर उलयचें जाल्यार खूब आहा पूण सगल्यांनी उलयन मेकळे केलें पूण म्हाजें एकूच सांगणें जोरी तर today if I am a politician come MLA here is only because of Mr. Rane. Because if you recollect, when I was Vice Mayor of Panjim Municipality, you had called me to join Congress. And I joined at your instance, and you promised me ticket in Poingini, because one of your minister at that time did not listen to you. I don't know if you recollect that minister. And then you gave me that place, and you said you go and start working there. And at that time, Mr. Rane gave me the ticket, and I got elected. So I am grateful to you for that gesture of yours, because you wanted good politicians. I don't consider myself good, but you wanted always youngsters to come up. Secondly, Speaker, sir, I used to 50 वर्सां as a politician म्हणून celebrate करता आमी. खऱ्यांनीच हें बाग हांव मागता सगल्यांकूच मेळचें. पूण सोंपेपणी हें नशिबान बरयल्लें आसा. पूण आयज आर्टिफिशियल ज्यो वखदां येयल्या, अमेरिकेन लेटस्ट वखद काडला खंय, जितलो तूं ओल्ड जाता तें इंजेक्शन केल्यार भुरगो जाता खंय. I suggest that you take that injection. It is quite expensive. It has come out in America itself. Speaker, sir, my only wish for you, because, no, Speaker, sir, I wish you good health and let you be an example to all of us, because the way you control your social life, political life, as well as your family life. चेडो तुजी बहन जाऊ ना. So I must congratulate you, sir, and देवान तुका बरी सावथ दिवची, आनीक बरें यश दिवची, की the way you functioned, most important that you kept your discipline. You were very strict with your discipline. I still remember when he was a speaker, आमकां चड उलोवना, boss म्हणटालो रडत. So anyway, we have learned a lot from you, sir, and hope God gives you many more years to be in this house. Thank you, Speaker, sir. Leader of Opposition. काँग्रेस पक्षाचो सगळ्यात ज्येष्ठ नेतो आणि गोंय राज्याचो आदलो मुख्यमंत्री आपल्या लेजिस्लेटिव्ह कार्याच्या 50व्या वर्सांत आज भितर सरता. टेक्निकली ताचो शपथविधी काल जाल्लो, पूण आज मेळटा म्हणटकीर हावसांत आमी आज ते हांगा मोशन मूव केलें. म्हाका दिसता सगळ्यांत पयलीं ताजें अभिनंदन करता आसतना
ज्या लोकांनी ताका निवडून दिला म्हणजे ज्या लोकांनी गोंयकारांक हें गिफ्ट दिलें ते 70ची जनता म्हणजे त्या काळात अत्यंत गरीब जनता त्या 70च्या जनतेचें हांव अभिनंदन करतां ज्यांनी ताका पयले खेपेक निवडून दिलो आनी मागीर कंटिन्युअसली निवडून दिलो 70च्या सगळ्या विकासांत बा प्रताप सिंगाचो रोल कोण नाकारपाक शकना म्हणजे आज जर 70चो माहिती फॅक्टरी जाले जायत मार्केट यार्ड जाले जायत तुगेलें रवींद्र भवन जालें जायत कॉम्प्लेक्स जाले जायत स्कूल कॉम्प्लेक्स ह्या सगळ्या डेव्हलपमेंटांत बा प्रताप सिंग राण्याचो सिंहाचो वांटो आसा हो कोण नाकारपाक शकना मुख्यमंत्री जायत सभापती जायत वेगळे रोल ताणें ह्या हावसांत प्ले केल्ले आसा जे आमचे सगळ्यांच्या दोळ्या मुखार आसा म्हजो ताजे कडेन संबंद somewhere in 1973-74 when I was not even a councillor, I was not even an MLA. And it came because of badminton. बॅडमिंटनाच्या मळ्यार आमी एकठांय गेले वेस्ट झोन बॅडमिंटन चॅम्पियनशीप करता आसतना ऑर्गनायझींग कमिटीचो चेअरमॅन म्हणून बा प्रताप सिंग राणो तेन्नाच्यान जी आमची इश्टागत जाली ती इश्टागत आमची मागीर तशीच वाडत गेली म्हणजे इवन हांव मार्केट कमिटीचो चेअरमॅन आसतना तेन्नाय म्हजो ताजे कडेन लागींच्यान संबंद आयलो आनी मागीर आमदार मंत्री ताजे कॅबिनेटीक म्हाका काम करपाची संदी मेळ्ळी ताजे बरोबर भोंवपाची संदी मेळ्ळी म्हणजे फक्त गोंयांतच जर ताका ज्या रस्पेदान गोंयांत पळयताले त्याच रस्पेदान ताका बाकीच्या राज्यांनी हांव ताजे बरोबर खूब कडेन गेलां त्या राज्यांनी सुद्दां काँग्रेसचे सगळे टॉप चीफ मिनिस्टर जायत टॉप लिडर्स जायत हे ताजे कडेन एका रिस्पेदान पळयताले बा प्रताप सिंग राणे हाका एक रिस्पेद अख्ख्या देशांत ताणें एक जमयल्लो हांव ताजे बरोबर रेसी भितर सुद्दां पार्ट घेतला म्हणजे ताजी ड्रायव्हिंग करपाची स्कील हांवें पळयल्या कारण म्हाका याद जाता तो पयल्याच खेपे मुख्यमंत्री जाल्लो तेन्ना जिप्सी घेवन तो पांडू वासू नायक आमचो वासू पायक गांवकार हांकां घेवन तांचे कॉन्स्टिट्युएन्सी वतालो आपुणूच गाडी चलयतालो आनी जीप घेवन वतालो जिप्सी घेवन वतालो म्हाका एक दोन फाटी ताजे बरोबर महिंद्राच्या रेसी भितर पार्ट घेवपाची संदी मेळ्ळी तो आपूण स्वता गाडी चलयता आनी हांव सायडीक म्हाका सुद्दां भंय दिसतालो उदकांतल्यान बी गाडी काडटा आसा पूण तो सारको बिंदास तूं कांय भिनाका म्हणटालो आनी गाडी काडटालो म्हणजे अशे रोल हांवें ताजे वेगळे रोल हांवें पळयल्या तरी आसतना ताजे अदर एक दोन पैलू म्हणजे एक म्हाका याद जाता की जेन्ना अनाफत गार्डन आज जें आसा मडगांवां दिस वॉज बेजिकली थंय एक बिल्डींग पास जाल्ली इट वॉज अ रिक्रिएशनल झोन हांव खास करून बाबुज्या लक्षांत हाडपाचो सांगता रिक्रिएशनल झोन त्या वेळार आशिल्लो थंय कितें तरी करून थंय ग्रावंड प्लस 8 स्टोरी बिल्डींग पास जाली आनी हांव विधानसभेत आमदार जावन म्हजें पयलें कॉलिंग अटेन्शन त्या सब्जेक्टाचेर आशिल्लें आनी प्रताप सिंग राणे वॉज द चीफ मिनिस्टर हांवें ताका सांगलें तूं यो आनी पळय कित्याक हांव जाणा आशिल्लो ताका एनवायरमेंटाचे बद्दल तुगेलें स्लोप्स बिप्स आसा ताजेर सारकें ताका हें आसतालें हांवें ताका आपोवन व्हेलो पळयलें ताणें तें आनी ताणें थंयच सांगलें की वी वील एक्वायर दॅट लँड आय एम डायरेक्टिंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू एक्वायर दीस लँड एंड वील कन्वर्ट इट इंटू ए गार्डन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तो जागो घेतलो आनी तातूंतल्यान थंय अनाफत गार्डन आनी म्युजिकल फावंटेन तयार जालें दिस वॉज इज वन ऑफ द मेजर कॉन्ट्रिब्युशन फॉर द सिटी ऑफ मारगांव दुसरें ताजें कॉन्ट्रिब्युशन म्हाका याद जाता की हांव मिनिस्टर आशिल्लो ताजे कॅबिनेटी उल्हास बुयांव म्हणजे गोंयचो शाहीर तो मागीर दीस घरा कडेन मेळपाक गेला आज तो हयात ना आनी ताणें म्हटलें तुका आपूण एक दीस हॉस्पिसेक व्हरतां किडनी डायलिसिसा लागून लोक कशे त्रास काडटा ते तूं पळय आनी तूं तुज्या मुख्यमंत्र्याक हाड ताका सांग कारण तेन्ना खंयच फॅसिलिटी नाशिल्ली एकूच फॅसिलिटी डायलिसिसाची मडगांव हॉस्पिसेक आनी तो म्हणटा लोकांनी कोणें आपल्याली भांगर घाण दवरलां कोणें आनी कितें भांगर विकलां परिस्थिती सारकी बिकट कित्याक आठवड्याक 2-3 डायलिसीस अशी परिस्थिती आसताली आनी थंय हॉस्पिसेक रश आसताली सामकी म्हणजे गर्दी हांव ताका घेवन गेलो उल्हास बुयांव आयलो ताणें सगळें दाखयलें थोडे पेशंटा कडेन उलयलो तो स्वता उलयलो आनी ताकाय दिसलें की दीस पेशंट रिक्वायर हेल्प आनी ताणें सांगलें आपूण एक स्कीम तयार करता आनी ही मेड ए स्कीम अंडर मेडिक्लेम की म्हयन्याक 15,000 रुपया डायलिसीस पेशंटाक रिएम्बर्समेंट तूं खंय घे डायलिसीस तुका जाय जाल्यार तूं विक्टर आपोलो घे प्रायवेट हॉस्पिटलांत घे पूण 15,000 रुपया हे रिएम्बर्स केले वताले म्हणजे 5-6 डायलिसीस तेन्ना 2,000 चार्ज आसतालो म्हणजे 6-7 डायलिसीस सुद्दां म्हयन्याक जाले जाल्यार ताजेर पेशंटाक ते 15,000 मेळटाले पर मंथ अश्यो ताणें एक 2-3 स्किमी मेडिक्लेमाच्या वेळार अत्यंत बऱ्यो जाचो फायदो त्या वेळार सगळ्या गरीब लोकांक जालो अश्यो हाडल्यो आज 50व्या वर्सांत भितर सरता आसतना ताजें अभिनंदन करता आसतना हांव ताजी घरकान्न विजया देवी राणे हिचेंय अभिनंदन करता कारण ताजे फाटल्यान तिजोय रोल भरपूर आहा शी हॅज ऑल्सो प्लेड ए मेजर रोल वीच नो बडी कॅन फॉरगेट
ते सगळं खबर आहा ताका सर ताजो रोल भयंकर हे तिजोय रोल तितलोच म्हत्वाचो आहा. इट इज नॉट ए जोक. आनी म्हणून हांव आयच्या ह्या दिसा देवा कडेन मागतां ताका आरोग्य आयुश्य भरपूर मेळचें. ताज्या हातांतल्यान आनीकी बरी सेवा सत्तरेच्या लोकांची आनी गोंयच्या लोकांची जावची अशें म्हणटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू स्पीकर. सीएम. स्पीकर सर, माननीय प्रताप सिंग रावजी राणे, डायलिसीस पेशंट माजी मुख्यमंत्री, माजी सभापती हांच्या आज ह्या सभागृहात 50 वर्सां पुराय जाता तेज्या निमित्तान स्पीकर सर तुमी तांचो फेलिसिटेशन हांगासर केलें. आमी सगळ्यांनी तांकां विश केलें. हांव गोंय सरकारच्या वतीन, गोंयच्या जनतेच्या वतीन आनी म्हजी पार्टी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीनय बी तांचें खूब खूब अभिनंदन करता. गेली 50 वर्सां राजकारणान कशा पद्दतीन काम करचें, समाजकारणान कशा पद्दतीन काम करचें, आपली इमेज कशा पद्दतीन दवरची आनी गोंयच्या उदरगतीत कशा पद्दतीन वांटेकारी जावचें, म्हाका दिसता आयच्या तरणाट्यांनी, आयच्या युवकांनी तांच्या कडल्यान शिकचें. निश्चितच तांच्या कडल्यान शिका सारकें खूब कितें आसा. तांच्यांनी म्हाका दिसता आमी जशें म्हणटा की ह्या हावजाचे रूल सुद्दां स्पीकर सर हे तेंच्या कडल्यानच शिकचें. हांव ते तुमच्या खुर्चेर बसलेलो तेन्ना स्पीकर सर म्हाका याद जाता की प्रत्येक रुलान रूल आमदारा पैकी जर सगळे सारके कायद्यानुसार जर सांगताले जाल्यार माननीय प्रताप सिंग रावजी राणे हे सांगताले. त्या खातीर गोंयच्या तरणाट्यांनी तांच्या कडल्यान वेगवेगळ्या राजकारणांत, समाजकारणांत कशा पद्दतीन आसचें हें तांच्या कडल्यान शिकचें. गोंयच्या उदरगतीत तांचो खूब मोठो वांटो आसा. तांकां पुराय 70 तशें म्हाजे खूब शेजारी ते रावताय कुळणांत, म्हटल्यार सांखळेंत म्हणटात. रावता कुळणा कारापुरान जरी म्हटलें जाल्यार सांखळेन रावता आनी म्हज्या मतदारसंघाकूय शेजारी, कारण म्हाजो आनी तांचो मतदारसंघ खूब क्लोज. ताच्या खातीर तांकां नांवान तशें सायब म्हणून वळखलें वता, खाशें म्हणून वळखलें वता आनी त्या पद्दतीची तेंची लोकां कडेन एटॅचमेंट म्हणजे पुराय त्या परिसरांत दिवचल आनी सत्तरी ह्या दोनूय भागात आनी सांखळेंत सदोदीत तेंचें यो वच आसा. हांव एक मुद्दाम म्हणून उल्लेख करतां. सांखळेंतल्या सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाक गेली म्हाका दिसता 45 वर्सां कितें तरी जाली, 50 वर्सां जाली. एकूय वर्स सांखळेंतल्या सार्वजनीक गणेश उत्सवाक ते चीफ गेस्ट म्हणून येयनासतना रावंक ना. आतांय हांव मुख्यमंत्री सुद्दां आसलो जाल्यारूय ते चीफ गेस्ट म्हणून फाटलेय फावटी आयल्या. म्हाका दिसता हांव सांखळेंतले विविध प्रकल्प तेंच्या काळात सुरू जाल्ले. मागीर मुळात कॉलेज हांव मुद्दाम म्हणून उल्लेख करतलो की तेंच्यांनी सेंट्रली लोकेटेड, तेन्ना तेंच्यांनी कॉलेज वाळपय व्हेली ना, की तेंच्यांनी पळयलें ही कॉलेज सांखळेंत जावपाक जाय. बिचोले आनी सत्तरींतल्या तालुक्याक सर मिडल खंयसर आसा जाल्यार ती सांखळे. द गव्हर्मेंट कॉलेज सांखळे ही त्यांच्या कार्यकाळात त्यांच्या विजनरी नजरेंतल्यान सुरू जाल्ली कॉलेज आसा. रवींद्र भवनचो फावंडेशन स्टोन तेंच्यांनी घातलेलो, म्हाज्या कार्यकाळांत नंतर पुराय जालो. सिवरेजीचेर ते बरेचशे फावटी उलयतात, म्हणजे बाकी सांखळे शहर हें सकला शहर आसा तें पळोवन सिवरेजीचोय फावंडेशन स्टोन तांच्याच कार्यकाळांत घातलेलो, म्हाज्या कार्यकाळांत तो पुराय जालो. अशे विविध प्रकल्प म्हणजे तांच्या मतदारसंघात आसतले, म्हाज्याय मतदारसंघात आसतले, हे सदोदीत तेंच्यांनी आनी पुराय गोंयांत आसतले. कदंबा हे एक तेंचे म्हाका दिसता पेट प्रोजेक्ट तेंच्या कार्यकाळांत सुरू केल्लो. कदंबा बसीस हो तेंचो मुख्यमंत्री आसतना सुरू केल्लो. हांव आज मुद्दामून सगळ्या गोंयच्या जनतेच्या वतीन तांचें खूब खूब अभिनंदन करता आनी फुडल्याय म्हाका दिसता अजुनूय बी परत सुद्दां इलेक्शनाक खाशे साहेब रावले आसत जाल्यार निश्चितच ते निवडून येतले. हांव तांकां फुडें सुयेश चिंतिता आनी म्हाजी दोन उतरां सोंपयता. देव बरें. आदरणीय श्री प्रताप सिंग राणे हे आयज आपल्या आयुश्यांतले आमदार म्हणून 50व्या वर्षान पदार्पण करता. ज्येष्ठ राजकारणी, बऱ्यापैकी समाजसेवक, सबंद आयुष्य निष्कलंक, अजातशत्रू, आपलें आयुष्य धोत्या तांदळासारकें स्वच्छ ठेवपी, संबंद आयुश्यान कसलो कलंक ना अशें जिवन आयज पर्यंत राणे साहेब जगलेले आसात. फाल्यां युवक जर राजकारणांत येतले आनी तेंच्यांनी जर राणे साहेबांचो आदर्श आपल्या समोर थेयलो तर म्हाका दिसता ते युवक सुद्दां ह्या राजकारणांत यशस्वी जातले. राणे साहेबांचें घर, जुनें घर म्हाज्या घरा वरून 7 किलोमिटर, नवें घर 5 किलोमिटर. पण राणे साहेबांचो केन्ना मेळपाचो योगा योग ना. त्या टायमार तशें आमी सक्रीय राजकारणांत
एकूचदा फुडले फावटी मेळपाक राणे साहेबांच्या कार्यकर्त्या सोबत हांगा आल्तिनो गेलो तेन्ना राणे साहेब मुख्यमंत्री आसले एक कोणाचें काम घेवन काम आसलें इलिगल बांदकामाचें मातशी हेल्प करची म्हूण हांव म्हाका मागपाक गेल्लो राणे साहेबान म्हाका अशी फायरींग दिली असली मला कामां केन्ना घेवन येवं नाका म्हणपा लागलो कळ्ळें भर रस्त्यार मला हॉटेल बांदनाका म्हणपा लागलो कळ्ळें आपणें मला बंद केला तें कळ्ळें हांवें सॉरी सर म्हटलें हांव येयलो घरा पण 2 दिसांनी परत म्हाका निरोप येयलो चल चीफ ऑफिसराक मेळ आनी काम सुरू कर म्हणून आनी म्हाजें काम जालें ही पयली वळख जाली राणे साहेबांचें म्हाजेर खूब प्रेम राणे साहेब काँग्रेस पक्षान हांव भाजपान पूण सगळीं म्हाका आयकूंक मेळटालें अरे तो पाटणेकार भुरगो बरो आहा म्हणून कळ्ळें अशें म्हणून आनी हेजो उदाहरण किंवा हेजे उतरां जी म्हाका राणे साहेब म्हणटाले तें हांवें केन्ना आयकलें हांव विधानसभेत निवडणुकीक उबो रावलो BJP उमेदवार म्हणून आनी राणे साहेब लामगांव ह्या भागान काँग्रेसच्या उमेदवाराच्या प्रचाराक येयले भाशण करता थंय तेणी सांगलें हांव जरी आपूण हांगा येयलो पण पाटणेकार हांव निवडून येवपूच जाय म्हणून आनी हांव जिखलो एक अशे वेगळे नाते रुणानी संबंद राणे साहेबांचे आनी म्हाजे आसले मागीर म्हाजी वळख तेंचे सुपुत्र आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे हेंच्याशी पण जाली मदीं फावटी हांवें काँग्रेसीन उडकी मारलेली भितून बारीकसो हात राणे साहेबांचो आसलो हांव ना म्हणिना पूण अशे वेगळे नाते तेंच्यांनी आमचे आसले अजुनूय आसा राणे साहेब सदींच म्हाका आशिर्वाद सदींच चालू आसता आयज म्हाका आनी एक गोश्ट कळ्ळी आरोग्य मंत्री तेजे सुपुत्र विश्वजीत राणे हेंच्यांनी आयज घोशणा केली जर सत्तरीन वाळपय किंवा पर्या आपूण आनी आपलो बाबा जर आमी निवडणूक एकामेकाच्या विरुद्ध रावले तर आपूण निश्चितपणे सांगता आपूण हरतलो बाबा जिखतले म्हणून एदी व्हडली पॉप्युलरिटी आयज राणे साहेबां कडेन आसा हे प्रत्येकान चिंतचें तर अशा ह्या मोठ्या व्यक्तिमत्वाक आयच्या दिवन तांकां शुभेच्छा दिता आनी तेंच्यांनी आपल्या शेवटच्या जिवना घटका पर्यंत सुद्दां ह्या सभागृहान येवचे आसचे अशी इच्छा व्यक्त करता आनी तांकां परत शुभेच्छा व्यक्त करता धन्यवाद रिप्लाय काय दिवपाची ना मोठी हांव तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद नमस्कार करून सांगता शब्द तुम्ही म्हाज्या बद्दल उलयले सगळी कडेन म्हाजे कडेन काय सगळी बरी कामां जाल्यां अशें न्हू खंय चुकोय जाल्यो आसुयेत मनीस हो चुकताच तेन्ना गोंयच्या जनतेन तशेंच म्हाज्या मतदारसंघान म्हाका अनेक वर्सां निवडून दिलो आनी ह्या सभागृहांत बऱ्या भशेन म्हाका नवी मित्रमंडळी दर 5-5 वर्सांनी मेळोंक लागली आनी काम त्यांच्या सहकार्यान आनी तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान म्हाका काम करूंक गावलें तेचे बद्दल तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद दिता आनी हांव नकळो परत निवडणुकीक रावनकी ना कित्याक टायम आसा अजून हे वर्स सोंपोंक जाय तेन्ना फुडें पळोवया तेन्ना तुमकां सगळ्यांक बरे शब्द तुम्ही उलयल्या बद्दल म्हाज्या बद्दल इतकेंच की आमच्या फुडल्या सगळ्या म्हाज्या तरणाट्या आमदारांक बाबू कवळेकर सारक्यांक सांगणें की लोकांचे बरें आनी वायट म्हणणें आयकोन घेवपाचें आयकोन घेवंक तुमी टायम ना म्हणूं नाकात एक म्हत्वाची गोश्ट आसा कित्याक मनीस जो तुमचे कडेन येता कितें तरी आशेन येता तुमी निवडून दिल्ले आसात तेन्ना तेंची कामां काही कामां जातात काही जायनात सूर्य आनी चंद्र मागलो जाल्यार तो दिवंक गावचो ना पूण बारीक बारीक कामां जर आयलीं जर जरूच करपाची आनी तशें करत जर रावले जाल्यार तुमी 50 न्हू 100 वर्सां पर्यंत आमदार रावशात अशें सांगून तुमी म्हाज्या बद्दल 2 शब्द बरे उलयल्या बद्दल हांव तुमकां धन्यवाद दिवन हे 2 शब्द पुरे करता जास्त वेळ घेयना The House shall unanimously adopt the congressional motion. The congressional motion is adopted. Honorable Chief Minister, papers to be laid. Sir, I lay on the table the paper shown against my name in the today's order. Shri Govind Gowde. I lay on the table the paper shown against my name in today's order. Vishwajit Rane. I lay on the table the paper shown against my name in today's order. Calling attentions, Alexander General.
Sir, I beg to call the attention of the Honorable Chief Minister to the following matter of public importance. Anxiety and mental agony caused to the residents of Kurturi village and the surrounding Makazan villages over the state government's move to set up IRB, Indian Reserve Battalion camp of 1 lakh square meters of leprosy hospital land transferred to Goa Police by Directorate of Health Services. Action the government proposes to take in this regard. Speaker, sir, postpone. Ravi Naik. Fear and anxiety in the mind of people of Goa due to under Joint Electricity Regulatory Commission for the state of Goa and Union Territory under the Code of Regulation 2018 procedure and supply installation of more than 100 kV separate transformer and replacement and erection of new electric poles and replacement of street light and bulbs shall be installed and at the consumer cost. These regulation procedure and created the hardship to the common people of Goa. The government collects the infrastructure tax. Government should relax this clause of the or more or some mechanism to be initiated to give relief to the common people. Speaker, sir. उलोवपाक जाल्यार हांवें आन्सर दिला स्पीकर सर हांवातले जॉयंट रेग्युलेशन कमिशन वॉज गिवन एसेंट इन 2008 आनी हो म्हाजे कडेन सर्क्युलर आसा स्पीकर सर आनी बाकीचे गोष्टी हांवें सांगल्या की जॉयंट रेग्युलेशन कमिशन इज द सप्लाय कोड रेग्युलेशन बाय द सेंट्रल गव्हर्मेंट अंडर द रेग्युलेटरी एक्ट ऑफ 2003 and it came into effect in 2012. However, government in 2012 has given relief for people who have houses. म्हाका सांग जे ऑनरेबल कलीग जो आमचो रवी बाब सांगता ते भाशेन की घरां 100 KVA ची घरां कोणाचे आसूं शकना मॅक्झिमम लोड जे आसता इज ऑफ अ फ्लॅट ऑर अ हावस इज 15 kW आनी व्हडलें घर इज 50 kW. सो 100 KVA जो आसता हो कोण तरी बिल्डर हो बिल्डरूच करता आनी तेजे पयशे लोकां कडेन घेता स्पीकर सर. दुसरी गोष्ट जी आसा जी कनेक्शनां दिल्लीं आसा लोकांक तांकां 50 रुपया आनी 30 रुपया अशें करून आमी पर मिटर कनेक्शन घेता डोमेस्टीक. आतां इवन अंडरग्रावंड केबलिंग खूब जाड्यांनी मडगांव शहरान खुबशा शहरांनी 5 शहरांनी केला तेकाय स्कीम करून आतां ते 300 रुपया आनी 200 रुपया करून पर मिटराचे केल्ले आसा. सो डोमेस्टीक कंज्युमर कोणाक त्रास जायना स्पीकर सर. आनी जे स्ट्रीट लायटीचे तुमी म्हटल्या पळय अंडर द हे आमी ऑलरेडी स्ट्रीट लायट पॉलिसी ऑनरेबल CM करतलो हेजेर आमी लक्ष आसा की खंय तरी लोकल बॉडी म्युनिसिपालिटी जावं ते ग्रामपंचायत लोकल बॉडीनी करपाक जाय पूण तरासना ते फेल जाता म्हूण गोवोरमेंटान घेतल्या आनी आमीच ते रिपेर करता आनी आमीच ते लायटीचे बील भरता सद्या स्पीकर. थँक्यू स्पीकर. स्पीकर सर तुमी जे लायटीचे खांबे बी रस्त्यार घातलेले आसा ते मोडून पडपाक पावल्ले आसा तेवूय तुमी करिना. लोकांक कनेक्शन दिवपाचें तुमी सांगलें हें बराबर आसा ओके दीस तांकां बेनिफीट येता कोण बिल्डराक. आनी वॉट अबाउट रस्त्यार आसा ते पडटा मदीं वायर पडटा तेजें कितें पयलींची कामे पडलेले आसा ते कंडक्टर सगळे तुट्टा त्या वेळार तें कितें. आनी लोकांक तुमी जे चार्ज करतात इतले ते थोडे थोडे मिटरांक 500 रुपया 5000 रुपया 3000 रुपया अशे 8000 रुपया अशे खुबशे तुमी चार्ज करतात. पूण तुमी चार्ज केले नंतर हे आसा पळय खांबे जे रस्त्यार उबे आसता ते तुमी सेफ्टी कित्याक करना सायडीक कित्याक काडिना मदींच घालता खांबे आनी खांबे मदीं आहा तेवूय काडिना तुमी एक्सिडेंट जाता. ते एक्सिडेंट खूब जाल्ले आसा तेका लागून त्या आमी म्हणटा कितें तुमी रस्त्यार आसा ते सायडीक काडचे खंय तरी करचे. रस्तो वायडनींग जाल्लो आसा ते मदीं खांबे आसा तेका लागून एक्सिडेंट जाता. तेका लागून खुबशे लोक मरता. हेका रेस्पॉन्सिबल कोणाची पावर मिनिस्टर सांगचें बाबा हे तुमी मदीं पोल आहा ते काडटा तुमी मुद्दम पळया तूं फोंडेच्यान बेतोडा वयता आसतना पळय मदीं रस्त्यार पोल आसा मदीं आसा सेंटर दोनी वटेनचो रस्तो आसा मदीं खांबो आसा आनी म्हाका खांब्याचें एक्सिडेंट मरतरीच तुमी एक्शन घेतले कितें रस्त्यार मदीं आसा सारको सांगता न्ही सांगता न्ही सांग. बिकॉज सर ही गोश्ट हांव आमदार आसा म्हणूय खूब कडेन गोश्टी जाताल्यो स्पीकर सर आनी ह्यो गोश्टी फुडें व्हरपाक ऑनरेबल
चीफ मिनिस्टरान आनी आमकां बसोवन खंय तरी ना तो उलयता एकदाच उलय रे उत्तर दी. Speaker sir, I would like to rise and join the calling attention moved by our colleague Shri Ravi Naik. Speaker sir, calling attention move केल्ले हातून दोन बाजू आसा आनी एक्चुअली म्हाका दिसता ही रिप्लाय मुख्यमंत्र्यान दिवपाची गरज आशिल्ली. एक म्हणल्यार JERCचे पावर डिपार्टमेंटाक लागता आनी दुसरो इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स जो बाब दिगंबर कामत म्हाका दिसता लास्ट 2 वर्सांक सगळीत हो प्रश्न काडीत आसा असेंब्लीन वेगळ्या वेगळ्या माध्यमांतल्यान रिगार्डिंग द इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स विच इज कलेक्टेड. JERC as he says is a centralized subject. 12 जुलय 2012 नोटिफिकेशन आयलें ताजे प्रमाणे ते काम करतात मान्य आसा. पूण तेन्ना JERCन करता आसतना स्पीकर सर इट इज द डिपार्टमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑल्सो एन्श्योर that public lights, whether they were belonging to GSIDC has completed the project and to be handed over to electricity department or no, light jenna band jata, publicak inconvenience jata. Goa tourism and projects kele, Goa GSIDC projects kele, street lights asat, ह्यो चलना. म्हज्या भागान जशें आसता म्हजी सर्वीस रोड जावं बाकीचे एरिया आसा तशेंच खुबशे बाकीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आसतले. स्पीकर सर हाज्या खातीर 2 वर्सां पयलीं बाब निलेश काब्रालान स्ट्रीट लायट पॉलिसी घेवन येता म्हूण सांगिल्लें. ही पॉलिसी न आयिल्ल्याक अजून पर्यंत वी आर हॅव्हिंग प्रॉब्लेम्स वेर LED फिक्चर्स विच आर देर आर अंडरगोईंग रिपेर्स विच आर नॉट फंक्शनल. पूण रिप्लेस म्हणून आमकां सर्वीस LEDs मेळना. ज्या एरियेन LEDs ना थंय अजून पर्यंत स्टॉक सारको मेळना. लास्ट 1 म्हयनूच फक्त स्टॉक येवंक लागला ही आमकां म्हायती मेळिल्ली आसा. तिसरी एरियेन जंय नवे पोल्स घालचे पडटा थंय पोल्स घालतले जाल्यार परत we have to abide by the JERC norms because electricity department goes by JERC norms. Now my question to the honorable speaker sir, तुमका प्रश्न गव्हर्नमेंटाक असो आसा की इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स 100 रुपया 150 रुपया जो आशिल्लो कमर्शियलाचेर तो 400 जालो 800 जालो. 800 जेन्ना जाल्लो तेन्ना आमी तेन्ना प्रश्न काडिल्लो. दिस वॉज इन 2016. 2016 प्रश्न काडिल्लो 800 रुपया पर स्क्वेअर मिटर समज चार्ज करता सरकार जाल्यार दितलो कितें. तेन्ना बाब मनोहर पर्रीकर दिस वॉज इन 2014 नॉट 2016 2014. तेन्ना बाब मनोहर पर्रीकर वॉज ऑन रिकॉर्ड इन द असेंब्ली देन सेईंग दॅट आपूण 800 रुपया जरी कलेक्ट करता आपूण तुका तुज्या दारा पर्यंत वेदर इट इज अ कमर्शियल प्रोजेक्ट रेजिडेन्शियल हाऊस बिल्डींग स्वताचें घर खंय भायर पर्यंत तुमकां बेजीक एम्युनिटीज हाडपाचें सरकाराचें काम आसतलें. ती लायट आसूं उदक आसूं सिवरेज आसूं कितें आसा तें थंयच्यान भितर व्हरपाचें काम तुमचें आसतलें म्हणून तें मान्य करून तेन्ना स्पीकर सर त्या टेन्युअरान 800 रुपयान जालें. आयच्या तारखेन वी स्टील रन थ्रू द इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स. Honorable Minister for Power will say that is not my concern. We agree with him. But at the same time, the money is being taken from the public, speaker sir, whether it is a commercial project or a residential house. शेवटी ताका सर्व्हिस मेळपाक पॉवर डिपार्टमेंटा कडेन वता. हांगा सरकाराचे ऑनरेबल CMचे अटेन्शन जाय पडटा टू एन्श्युअर दॅट दीज बेजीक एम्युनिटीज वेदर इट वॉज द कॉलिंग अटेन्शन रेज्ड ऑन पॉवर ऑर इट इज रेज्ड ऑन एनी अदर बेजीक एम्युनिटीज. आज उदकाच्यो हालचाली स्पीकर सर अक्षरशः भीक मागचे पडटा उदकाक. So we need to be clear on 2 things, Speaker sir. One is infrastructure tax. Because of infrastructure tax already being collected. ताजेर ते आता कलेक्शन समज करता जाल्यार पॉवर डिपार्टमेंटान सरकारच्या तिजोरींतल्यान करचें पडटा. पॉवर डिपार्टमेंट ड्युटी कलेक्ट करता खंय वापरता काय म्हणल्यार इट गोज इन द कॉमनवेल्थ. पॉवर डिपार्टमेंट इज नॉट युजिंग इट ऑन देअर ओन. सो इन्फ्रास्ट्रक्चर वॉट नीड्स टू बी प्रोवायडेड, स्पीकर सर, इज एडिशनली चार्ज टू द कंज्युमर इन एडिशन टू द इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स ही पेज. शेवटी तूं असो दिता आनी हांगाय दिता वेर इन हियर यू ऑलरेडी पेड द मनी. हाजेर म्हाका दिसता स्पीकर सर गव्हर्मेंटान हाजेर क्लॅरिटी हाडची आनी हे विशय जे आसा ते बारीक बारीक मनशाक तोपता. कित्याक भायर जेन्ना लायट नासता स्ट्रीट पोल बंद आसता मिनिस्टर इज एफिशियंट आय एम नो डावट अबाउट इट. तो सांगता SMS धाड आमकां आतां डेली वचचें पडलें पोलाचे नंबर काडचे पडले ताका धाडचे पडले आनी मागीर येवचें पडलें. डिपार्टमेंट कितें करता हांवें तूं मदीं उलोवं नाका हांव तुज्या डिपार्टमेंटाचें उलयतां. So I think there are certain things which need to be rectified, Speaker sir, where minister is reciprocal, but it is not a minister's job. It is a system which has to operate. ती सिस्टम सारकी जातली आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर कलेक्ट केल्लो आसा जाल्यार सिस्टम प्रोवायड करपाचें सरकाराचें काम जाता एक डिपार्टमेंटाचें न्ही. ताज्या खातीर हे कॉलिंग अटेन्शन जे रेज केला तातूंत मुख्यमंत्र्याचें इंटरव्हेन्शन जाय पडटलें की इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स वन्स कलेक्टेड अगेन अ पर्सन शूड नॉट बी डेबिटेड टू बी पेड अगेन टू आस्क फॉर द सेम सर्विसीस what is paying for while constructing his house. मुख्यमंत्री हाजी उलोवचें. स्पीकर सर एक नजरे हाडून दिवं शकता. स्पीकर सर
एक सायडीक रोडाक वॉटर पायपलायन घालता, तेका लागून सेवरेज घालता, तेका लागून टेलिफोन घालतात, तेका लागून गॅस घालता. मॉनिटर कोण करता? खंयच्यान लायट आसची, खंयचें उदक शें, खंयचें हें सेवरेज आसचें, तुम्ही मॉनिटर करून ना. आनी मागीर कितें करता? येता फोडटा, मशीन लायता, फोडटा, पायप फोडटा, उदक वयता, हें सगळें शॉर्ट जाता. हें कोण करता? हें मॉनिटर कोण करता? एक प्लॅन आसा तुमचे कडेन प्लॅन आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जावं PWD जावं जे आसा लायटीचे, खंयचे कोणा कडेन आसा प्लॅन? खंयच्यान आसा? खंय तुमी हें केल्लें आसा? खंयचे सिटी तुमचे कडेन प्लॅन ना? ते मॉनिटर कोण करता? बाबा एक लायनी वॉटर सप्लाय जाय, एक सेवरेज आसा, टेलिफोन, गॅस एक वरच्यान, फाल्यां गॅस आनी लायट एकटे घातली उजो जावंक शकता. हे तुमी आतां कोण करता? गोंयांत खंयच मॅप ना, खंयच्या डिपार्टमेंटान तुमचे एक मॅप ना. बाबा खंयच्या लायनी खंयच्यो वयता उदकाच्यो जावं लायटीच्यो मॅप जाय, खंय तरी म्युन्सिपालिटी जाय, जावं लायटी डिपार्टमेंट, वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट, सगळे कडेन तुमचे केबल वयता. तूं करतलो? तकली हालोव नाका बसून. ना ना बसून उबो रावन ना बस ताका व्हॅल्यू ना. ना ना बसून नाका, उबो रावन सांग आपण ते करता म्हणून. जॉयंट हे कर. हा तुम्ही बसा, हांव सांगता. हां मग सांग. मांडला त्या विशीं 2 प्रश्न हांव ताका विचारता. तुमकां फाटल्या फावटी सांगिल्लें की सबंद गोंयच्यो ज्यो लायटी आसा त्यो आमी मेनटेन करता, आनी आतां आन्सर तशेंच आसा, आपूण मेनटेन करता. म्हाका मंत्र्याक विचारपाक जाय की प्रत्येक रस्त्या वयली लायट सारकी आसा काय कितें, हो एक जो प्रश्न ताणें मांडला. टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट प्लॅनिंग करता. पयर सिल्वेरान काडला धागेलो रोडाचो 15 मिटर सेंटर लायन धरून 22 मिटर रोड करता. तुमचोय बिचोले तोच जाला. हे जे पोल्स घातल्या ते आज मदीं येता, जशें ताणें सांगलें. जे रस्ते रुंद करता ताजी ऑथॉरिटी PWD कडेन आसता, लायट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन आसता. आतां हें काम कोणी करपाचें आनी ताका पेमेंट PWDन कित्याक पे कर? लेट अस बी व्हेरी फ्रँक, वाय PWD टू पे दीस पेमेंट? हो म्हजो पयलो प्रश्न. कारण PWDच्या जाग्यार पावर डिपार्टमेंट हे पोल्स घालता. ती NOC घेता त्या वेळार पावर डिपार्टमेंट. आनी जेन्ना PWD रस्ते रुंद करता तेन्ना ते पयशे तांणी दिवप. हाजे हातूंत कांय ना. जो प्रश्न ताणें रेज केला तो कारण प्रत्येक कडेन आज जे नवें प्लॅनिंग केल्लें आसा ते मिनिमम रोड रुरल रोड्स आर 15 मिटर्स म्हणून दाखयल्या. सो खंय खंय जागो आसा थंय थंय जर फाल्यां सकाळीं जर आमी रस्ते रुंद करता जाल्यार हे पेमेंट पयलीं कंटिजन्सीज म्हणून आसताले PWDन. त्या कंटिजन्सी इलेक्ट्रिसिटी शिफ्टिंग ऑफ ते काडले. सांग तूं ते काडून उडयलें आनी ते काडून उडयत बसून हे सगळे प्रॉब्लेम्स चालू जाल्ले आसा. आनी हे प्रॉब्लेम तूं कसो सॉर्ट आवट करतलो ते आमकां सांग. कारण तुवें पयर लोकमताचेर कविता वाचली तूं गेली हांवें. लोकमता वयले कवितेची पावर डिपार्टमेंटाचे ज्या दिसा डिमांड आसा पळय तुमकां सगळ्यांक सांगता. कारण पयले 2 वर्सां ताणें बरें काम केलां, 1 वर्स. आनी त्या नंतर ही जी कविता आसा पळय ताचो अर्थ तुमकां हांव पावर डिमांड आसा पळय त्या दिसा सांगता. बरी कविता केल्या. हांव नकळो ताणें कोणा कडच्यान बरोवन घेतल्या जाल्यार, पूण सुंदर कविता केल्या. 4 पॅरा मराठींतल्यान बरयल्या. आय एम प्रावड ऑफ हिम. पूण ताचो अर्थ ताका खबर आसा की नकळो, पूण हांव सांगता. Calling attention my colleague Mr. Ravi Naik. Mugeli constituency tourism area. आता पहिले टुरिजमाचे थोड्यो लायट घातलेले आहा, थोड्यो GSIDचे लायट घातलेले आहा, थोड्यो पावराचे लायट घातलेले आहा, थोडे हांबे तेच भाशेन घातलेले आहा. CM म्हणटा जे काम तर मुखार वयतलो जाल्यार 1 विंडो सिस्टम जावपा जाय. 1 विंडो सिस्टम जावपा जाय. सो हांव म्हणटा त्यो सगल्यो लायटो हांबे जे घातलेले आहा ते पावराक दी. पावर डिपार्टमेंटाक दी. तो सगळें घालतो नाल्यार कितें जाता चोय जेन्ना टुरिजमाचेर जे पळय आमचे हें घातलेले आहा, आयमास घातलेले आहा ते पेटना थिंगा
तो म्हणून आपल्या गेलं काम तो म्हणून आपल्याय काम तो म्हणून आपल्याय काम कित कोणाय काम तें हेका लागून लोक त्रासान पडलो आहा स्पिकर सर हांव मागता चीफ मिनिस्टरा कडेन चीफ मिनिस्टर मातशें आयकून घे तूं जायते पावटी म्हणटा काम तर मुखार वयतलें वन विंडो सिस्टम जावपा जाय जाल्यार वन विंडो सिस्टम जाता जाल्यार सगळे जे पळय JSIDचेर जावं टुरिजमाचेर जावं हे सगळे पळय केल्ले आहा ते पावर मिनिस्टर दी तो ताबडतोब करतलो थँक्यू स्पीकर सर जे कॉलिंग अटेन्शन हाडला ताचेर उलोवपाक उबो रावले कडेन आसा जशें आमचे बाकीचे कलिगान सांगलें तूं सारको म्हाजो शेजारी आनी शेजाऱ्याल्या कारणान शेजारान धरून खंय पाळपा जायो म्हाका दिसना त्या लेवलाचेर शेजारान धरून पाळपाक तुमच्यान जाता काय ते तूं कॅपेबल आसा नो डावट फुल्ल कॅपेबल आसा पूण डिपार्टमेंट त्या प्रमाणे कानार म्हणजे कानार घेता काय कानार हात घेता तो आमकां कांय खबर ना तुका सगळ्याक खबर आसा आमच्या वटच्यान जी पळय लायन टोटल आसा ती सगळी रानवटांतल्यान रान टोटल सगळी विलेज एरिया आनी ते एरिये भितर स्ट्रेट लायटीचो विशय तुवें पयलीं ते सांगले त्या प्रमाणे तुवें 2-3 मिटींग आमचे कडेन केल्यो आमचे सगळे लोकां कडेन केल्यो सरपंचा पंचा कडेन सगळ्यांक केल्ले कडेन आसा पूण त्या प्रमाणे डिपार्टमेंट आयज पर्यंत वर्कआवट जाता काय जायना हें म्हाका खबर ना म्हाका दिसता तें जायना तेजें कारण आसा थोडी फार कित्याक आतां स्ट्रेट लायटीचें आमकां पळय तुमी सांगलें की मडगांव आमची मेन सेंटर आसा स्ट्रेट लायटी सगळें कलेक्शन करपाचें रिप्लेसमेंटाक थंय व्हरपाचें पूण जेन्ना रिप्लेसमेंटाक दिता परत त्यो जाग्यार पावता काय ना पावता तें अजून पर्यंत कांय कळना खांब्याचेर अजून काळोख आसा लोक आमच्या नांवान बोवाळ करता की काळोख पडटा म्हणून आमी आतां स्वता तांकां जावन लायट दिवपा लागले कडेन आसा दुसरी गोश्ट हाय मास्काची तशें आमी चेतन बाबान सांगलें आमची जी सुडाची आसा प्लस GTDCची आसा प्लस डिपार्टमेंटाची आसा पूण आयज हे सगळे गोलमाल जाल्ले कडेन आसा आमकां काय कळना ते तुमचे अंडर ते लायटी पेट्टले काय ना हेजी मातशें क्लियरन्स आमकां दिवची तिसरी गोश्ट लायन आमी सपोज कोणाच्या घरा कडेन एक लायन व्हरता मदीं एक 4-5 खांबे घालून व्हरची पडटा लास्ट घर आसल्या कारणान नवो कोण घर बांदताले मदीं कोण घर तेजे कडचे सगळे चार्जीस वसूल केले वता त्याची मदीं जर परत तर कोण घर येता जाल्यार ताज्या कडच्या परत रिचार्जीस करता वाचता पूण हे एक्च्युअल जाग्याचेर हें जायना हें घडना सांगता फोन करता सायब फोनान ताका कांय रिप्लेसमेंट ना तुमच्या लोकांक सारकें एकदां जाग्यार हाडपाचो मातशें प्रयत्न करपाचो फोनाक तुका डायरेक्ट कितले आतां रोहन सांगता कितले फावट तुका मेसेज घालपाचें तुजी घालपाक तुका त्रास करपाक आमकां ना डिपार्टमेंट आसा तुका काम करपाक तुवें काम करचें स्पीकर सर आयज पोल्स रिप्लेसमेंटाचे कितलेशेच कडेन आमी पोल्स रिप्लेसमेंट आसा अजून पर्यंत ते करपाची परिस्थिती येयले कडेन ना तिसरी गोश्ट आतां मॅक्झिमम एक्सिडेंट जावपाक लागले कडेन आसा आमची बंच केबल जाल्ले ते आनी पयलींची लायन आसा हेजी सद्या मदली डिस्टन्स आसा मॅक्झिमम 10 ते 15 मिटराची डिस्टन्स आसा तेजी वयर ना पयलीं 35 मिटराची डिस्टन्स उरताले सपोज चुकोन गाडयेक मातशें सुद्दां भायर घेवपाक गेले की ते पोलाकच मारपाक तेणें ते पोला मारून तो कोण एक्सिडेंट आनी कितलेशेच एक्सिडेंट जाल्ले कडेन आसा अजून पर्यंत ते तुमी पळयतात सो म्हाका सांगपा इतलें की हे कॉलिंग अटेन्शनाचेर तुमी हाडले कडेन आसा तेजेर तुमी कितें पर्यंत क्लॅरिफिकेशन आनी कशें फुडें व्हरतले ते मातशें क्लियर करून दिवचे लोकांक स्पीकर सर जो प्रश्न इतली वर्सां मिटोवना जो सुदीन बाब आमचो इतलीच वर्सां PWD मिनिस्टर जालो तो CMन आनी आतांचे PWD मिनिस्टर आमी मिटोवन घेतलो की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जर पोल आसा ते एक्झिक्युटीव इंजिनियर फक्त डिपार्टमेंटाची हीक बरोवपाक जाय एक्झिक्युटीव इंजिनियर एस्टिमेट करतलो आनी ते सायडीन घेतलो हो इशू म्हाका दिसता 7-8 म्हयने पयलीं कंप्लीट करता मागीर तुमी उलया न्ही कंप्लीट करता न्ही स्पीकर सर हे पळय सांगता पळय सुदीन बाब सांगता पळय सारकें तेका हे कितें करताले की हो धाडटालो तेका तो काडटालो एस्टिमेट करतालो तो मागीर टेंडर करतालो तो फायनान्सान गुणायतालो हेच काणयो चालू आसल्यो स्पीकर सर आतां ह्यो काणयो बंद केला स्पीकर सर आनी डायरेक्ट एक्झिक्युटीव इंजिनियरान फक्त पत्र बरोवपाचें की आमचो रस्तो वाडयला आनी हे रस्त्यार 8 पोल येयल्या ते हे जाग्यार घाल आनी आमचे डिपार्टमेंट आमीच एस्टिमेट करता आनी आमीच काडटा स्पीकर सर नंतर रिंगा रोजी तो सांगताले पळय हे चालू आशिल्ले आनी रस्ते वाडयताले आनी 2-2 वर्सां पोल रस्त्यार उरताले सो आतां सगळ्या आमदारांक सांगता की एक्झिक्युटीव इंजिनियर PWDन फक्त एक पत्र बरयल्या एक्झिक्युटीव इंजिनियर ते जाग्याचे ते एस्टिमेट करून ते इमिजिएटली शिफ्ट करता हे रवी नाईक बाबाचे उत्तर एक जाले एस्टिमेट बी काय ना आयक म्हणजे आयक काबार करता दुसरी गोष्ट जी आसा म्हाका दिसता CM सांगतलो की जी स्ट्रीट लायट पॉलिसी ही 2 वर्सां जाली CM म्हाका दिसता आतां उत्तर दितलो आनी आमी म्हाका दिसता PWD कडेन आमी चालू आशिल्ले खुबशे तुजे वाटेर पळय आमचे गोविंद बाबाचे वाटेर तुमचे वयता ते ब्लू पोल तुमी घातले म्हणून पडटले फाटले 5 वर्सां एसेंब्लीन पडलेले तेय आतां पेंटींग करपाक लागले आमी टेक ओवर स्लोली करपाक लागल्या
आणि येता ते 3-4 महिने ऑनरेबल सीएमन पॉलिसी करता म्हणल्या की बाकीचे खंयचे डिपार्टमेंट ट्युरिझम डिपार्टमेंट GSIDC GTDC जी सुद्धा हे कोण लायट घालचे ना ही पॉलिसी सीएमा कडेन आसा आनी सीएमान करता म्हणला आणि केले नंतर सगळे टेक ओव्हर करतले आणि आम्ही रिपेअर करतले तर सीएम सांगतलो. एक मिनिट PWDन कितलेशेच पयशे पॉवर डिपार्टमेंटाक भरिल्ले आसा अजून बसून कामां जावना ताका खबर ना ते जाय जाल्यार प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर आनी सेक्रेटरी PWD बरोबर बसा आणि ते काडा सोदून आणि ते कामां करा ती हांव इतलेंच म्हणटा कामां करा लोकांनी पयशे भरल्या तुमचे. स्पीकर सर हो मुळात विषय जो आसा पळय न्ही आमकां स्ट्रीट लायट पॉलिसी ही पॉवर मिनिस्टर खूब तेंप जाले फॉलोअप करता. 2 गजाली खातीर उरल्या. देर इज अमेंडमेंट इन द पंचायत एक्ट आनी अमेंडमेंट इन द DME एक्ट. हो जो पर्यंत ताका ल्हानसो अमेंडमेंट हाडिना तो पर्यंत ते करपाक मेळना म्हणून उरलेलें. अमेंडमेंट करपाक लायला सो दॅट जालें काय स्ट्रीट लायट पॉलिसी फायनलायज जातली. तेणी जशें सांगलां फाल्यां सकाळी पोल कोणीय घालूं न्ही. ओके जेकदां त्या पुलाची AMC सोंपली काय सिव्हिल स्ट्रक्चर PWD कडेन लायटी वयतल्यो निलेश म्हणजे पॉवर मिनिस्ट्री कडेन. सेम वे फाल्यां सकाळी PWD GSIDC ट्युरिझम कोणूय आसूं न्ही इन फ्युचर तेज्याच कडेन वयतले तर दोनूय अमेंडमेंट ह्याच असेंब्लीन येता. ह्याच असेंब्लीन ट्युरिझम आपले हाजी पॉलिसी जी आसा इलेक्ट्रीक स्ट्रीट लायट पॉलिसी ती फायनलायज जाता. रिगार्डींग उरता उरले बाब रोहन हाणें विचारलेलो इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स वॉट एवर जाता आत्तां उलयना बजेटाच्या उपरांत हांव ह्या विशयाचेर फाडल्या परवा केन्ना तरी मागीर नेक्स्ट टायम उलयता. समथींग देर इज तेजेर कितें तरी हें जातलो. स्पीकर सर एकूच प्रश्न पयलीं 5% शिफ्टिंग ऑफ चार्जेस म्हणून लायत जाल्यार आयका तरी हांव म्हणटा PWD करूं नाका तांकां दिया ते पयशे. कोणा दिया? पॉवर डिपार्टमेंटा दिया. काम तांणीच करपाचे पयशे तांणी मोडपाचे पूण ते जे करता ते शिफ्टिंग चार्जेस तांकां दिया. ते बंद केलां. स्पीकर सर जे हांवें विचारलेलें तें इम्पॉर्टंट जी एक सायडीक बेताडा वचपाचें तेका बेतोडा व्हर म्हणटा एका ना स्पीकर सर सिरियस घेयात. वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट जावं तुगेले पॉवर डिपार्टमेंट ते मागीर तुजे जे केबलिंग घालतात दुसरे आतां गॅस येयला आतां खंयच्यान खंयची घालपाचें मॉनिटरींग कोण करता? कितें प्लॅन केल्लो आसा? सांगा. लायटी डिपार्टमेंटा कडेन आसा PWD कडेन आसा कोणा कडेन आसा? म्हणजे खंयच्यान लायन वयता कशें कळटलें? फाल्यां तुगेले स्टाफ रिटायर जाले तेज नंतर त्यो लायटी बिटी घातलेले आसा पायप खंय आसा वॉटर सप्लाय खंय आसा गॅस खंय आसा कांय कळना. फोडटा न्ही मागीर पायपां फुट्टा सगळीं म्हणजे ते कोणें करप? ते सरकाराचें काम. हे चारय डिपार्टमेंट जे आसा सगळें आपण प्लॅन करात. प्रत्येक सिटीचो प्लॅन करात गोंयचो प्लॅन करात. गोंय इल्लेशें ल्हान आं रस्ते आतां कमी करपाक लायता. अरे बाबा मस्करी करूं नाका. ते पायप फोडटात शेवळाडटा फोडटात आपण गॅस पायप फोडला कुट्टी व्हडले पायप फोडला मेन लायन कोण येयले गॅसवाले येयले मारले मशीन फोडले. कोणा नुकसान? लोकां त्रास. तुमकां काय ना ते बसून सांगपाक लोकां त्रास लोकांक उदक ना ते गॅस त्या वटेच्यान हें करता लोकांले घरांनी उदक गेलें सगळें घाण गेली रेबा सगळें ते लोकांक नुकसान. तूं हांगा रावन फकाण करता. अरे बाबा ते मॉनिटरींग करा. एक वाटेच्यान उदकाची पायप जाल्यार उदकाची पायप एक वाटेर लायटीची पायप टेलिफोन गॅस खंयचे वाटेन वचपाचें ते बाबा एक रोडाचे लेफ्ट रायट खंयच्या तरी पॉलिसी करा. खंयचे वचपाचें ते तुमी सिरियस घेयना हें मागीर ते फोडटात आंदळे कशे कुड्डे कशे कुड्डे. सर माननीय सभासद बाब प्रवीण नाईक हांच्यांनी सांगला त्या प्रमाणे खरें म्हणजे प्लॅनिंग हें जावपाची गरज आसा आनी निदान आतां तरी आमी नवीन जेन्ना केबलिंग आनी हेचें घालता ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन आसा की तेजें प्लॅनिंग करून आनी दुसरे जो आमी जेका एक्चुली डक्ट सोड एक्चुली तेजा प्लॅन जो आसा पळय खंय घालता आनी हें त्या डिपार्टमेंटान अवेलेबल आसपा जाय. ते म्हणटा ते बरोबर. आयज पर्यंत जर डिपार्टमेंटाक मागत तर केबल खंयच्यान खंय गेला जाल्यार डिपार्टमेंटा कडेन पयलींचें कांयच ना. हे खुबशे फावटी जाला त्या निदान तेजो प्लॅन ज्या जाग्यार अंडरग्रावंड केबलिंग जाला अंडरग्रावंड पायपलायन घातला ती बरीचशी फावटी इन्सिडन्सूय जाता. इलेक्ट्रिकल केबला कडेन डायरेक्ट खणून गेल्या उपरांत खुबशे फावटी इन्सिडन्स जाल्या. ते आसप तुमी म्हणटा तशें वी आर व्हेरी मच सिरियस. आमी हाज्या फुडें तेजी काळजी घेता. स्पीकर सर गोंय येदेशें ल्हान एंटायर गोंयचे ते तर तुमी हें केलें हेजेर मॉनिटर केलें कशें करचें आनी कोणें मॉनिटर करचें? हां ते सीएमान सांगलें पूण तुमी एंटायर गोंयांत करात तें फाल्यां सगळे कडेन त्रास जाता पायप फुट्टा सगळे कडेन जॉयंट हें तें
मागीर तुगेले आतां तुवें हें घातलें अंडरग्रावंड केबल खंय घातली तुगेले घरा त्या वाटची घातली कुडचड्या घातली ना दिसता आमकां फोंड्या घालूं ना खंय घातल्या दिगामारान आपल्या हितून घातल्या ना म्हणजे कशी घातल्या ते खंय दवरल्या पिकास खंयटा आसतना जळून मरपाचें कितें करपाचें म्हण हें ना प्लॅन ना फोंड्या घालता कुचेड्या घालता केन्ना घालता प्रोविजन केला फायनान्सान बसून न्हू उबो रावन सांगा तू बस दी हांव बसता तूं उबो रावता तेन्ना हांव बसता सांग बरं तुमी कितें करता रे फकाण करता अरे बाबा हें प्लॅनिंग तुमचे कडेन आसूं जाय सारकें स्पिकर सर जे आमचे ऑनरेबल कलीग रवी नाईक बाब सांगता आमचे डिफायन्ड रस्ते आसा आनी तेतू भितर जे सांगता ते सगळे म्हत्वाचे तितून गॅस पायपलायन वयता उदकाची पायपलायन वयता आमची केबल वयता टेलिफोन केबल वयता इंटरनेट केबल वयता आनी आमी जर पोलाचेर तुमी पळयता आमचे पोलार केबल वयता ते वयता पोलार जे रोल येदे व्हडले बांदता ते जर फाल्यां कट केले लोक म्हणटा इंटरनेट येना सो कितें करपाचें रवी नाईक बाब सांगता ते सारकें तेका सोल्युशन ऑनरेबल सीएमान सांगला खंय तरी काडटलो ते आमी बसून आमी सोल्युशन तोडगो काडया आनी प्लॅनिंग आमी ऑलरेडी आमचे मडगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन दिगंबर बाबान म्हाका दिसता 13-14 वर्सां पयलीं केबल घातलो सगळे आमी तेका आतां मॅपिंग केल्लें आसा ग्रावंड ट्रुथींग केल्लें आहा आनी तेजो ॲप तयार करता आनी ते ॲपाचे अशें सगळे रेप्लिकेट करपाचें आमी सीएमा कडेन परमिशन घेतला आनी बजेटान प्रोविजन केला सीएम सांगतलो हे करतरी सगळे अंडरग्रावंड केबल जे आसा हे ॲप तयार करून तेका पयलीं कितें जातलें घालतले केबल सोडटले आनी तेका एक रिंग आसतली ती रिंग RFID कोड आसतली ते कोणा घालूंक ना सो आतां हो प्रोविजन आमी मागला आनी तेका ड्रील करून RFID कोड घालून तेका चिप घालून तेजे डिटेक्टर घालून हे प्रोविजन एवरीबडी सीएम ऑनरेबल सीएम सांगतलो एका तुमी जर कोणी आतां फाल्यां केबल घालपा येता कसलो केबल घालपा येता अशें वा तेणी NOC घेवपाक जाय कन्सर्न खंयच्या डिपार्टमेंटा कडल्यान घेवप नो नो ऑल सगळे तरेचे केबल एकच न्हू लायटीचे उदकाचे हेचे तेजे सगळे एक कडेन एक बाबा कोणा कडेन घेवपाची ते डिपार्टमेंट येता सेंट्रल गव्हर्मेंटचे येता स्टेटचे येता तेणी तेंची NOC घेतल्या शिवाय तेणी खणपा जायना म्हणजे अशें करूं शकता कलेक्टर NOC दिता साहेब कलेक्टर कितें आसा कलेक्टर आपले हितून आसता कलेक्टर जागे आसा जे डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कॉलेज अटेन्शन हाडला हेका आमी प्रोविजन केला एक्झिस्टींग केबल खंय तरी घातलेले आसा तेका RFID कोड इंजेक्ट करून तेका मॅपिंग करपाचो प्रोविजन हे वर्सा बजेटान केल्ले आसा ऑनरेबल सीएमानूय सांगले करपाक सो हे एक्सटेन्सीव काम आसा ते एक वर्सान जावचें ना स्पीकर सर Secretary, assent to the bills. Sir, I report assent of the Honorable Governor to the bills shown in today's list of business. Minister, BSc report. Sir, I rise to present the second report 2021, the Business Advisory Committee. Now you may move the motion. Sir, I move that the House to agree with the second report 2021 of the Business Advisory Committee. Now I now will put the motion to the order of the House. Those in favor will say ayes. Those against say noes. The ayes have it. The ayes have it. The motion is carried. Minister, presentation discussion ordering of the supplementary demands. Sir, on the recommendation of the Governor, I present the supplementary demand for the grant for the year 2021, third batch. Now we will take up the discussion and voting of the supplementary demands for the grant for the year 2020-2021, third batch, presented to the House. Minister will now reply. Sir, I request to move to leave to introduce the bill number 16 of 2021, Goa Appropriation number 2, Bill 2021. I will now put the supplementary demands for grant for the year 2021 to the order of the House. Those in favor may say ayes. Against please noes. Question is there supplementary demand for grant for the Introduce the bill, Madam. Supplementary demands. Okay. The question is there supplementary demands for grants in the 2020-21 presented in the House be passed. Those in favor may say ayes. Aye. Against may noes. The ayes have it. The ayes have it. The supplementary demands for grants for the year 2020-2020 third batch have been passed. Introduction and considering passing of the Goa Appropriation Bill 2021. Chief Minister may now move the motion for leave to introduce the Goa Appropriation Bill 2021. Sir, I request to introduce the bill. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say ayes. Aye. Those against may noes. The ayes have it. The ayes have it. The leave to introduce the bill has been granted. The Chief Minister may now introduce the bill.
Sir, I request to move that Bill number 16 of 21, the Goa Appropriation number 2, Bill 21 be taken into consideration. The Goa Appropriation Bill number 2 Bill 2021 has been introduced. Chief Minister may now move the motion for consideration of the bill. Sir, I request to move that the Bill number 16 of 21, the Goa Appropriation number 2, Bill 2021 be passed. The question is that the bill may be taken into consideration. Those in favor may say ayes. Those against may noes. The ayes have it, the ayes have it. The motion for consideration of the bill is adopted. I shall now submit the bill to the House clause by clause. There are no amendments to the bill. The question is that clauses 2 and 3, the schedule clause 1, the erecting formula and the long title do stand part of the bill. Those in favor may say ayes. Those against may say noes. The ayes have it, the ayes have it. Clause 2 and 3, the schedule clause 1, the erecting formula and the long title do stand part of the bill. The Chief Minister may now move the motion for passing of the bill. Sir, I request to move that Bill number 16 of the 21 Goa Appropriation Bill number 2, Bill 21 be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor may say ayes. Aye. Those against may noes. The ayes have it, the ayes have it. The Goa Appropriation number 2 Bill 2021 has been passed. Now, Honourable Sivam will be presenting the budget shortly, so I adjourn the House for 10 minutes for the preparation.